दयाळा आराधन तुका जिसू दयाळा जिसू दयाळा आराधन तुका कुठे सागोरा Kurpe sagora, kurpe sagora, आराधन तुका, ये सोडवणारा, आराधन तुका, ये सोडवणारा, ये सोडवणारा. तुका मुंड्या रूपार तू लिपोण आसा दैवीक तू सोमो वाटून आसा मुंड्या रूपार तू लिपोण आसा दैवीक तू सोमो वाटून आसा कुर्पेन तू आमकां नेटोन आसाय कुर्पेन तू आमकां नेटोन आसा पोवी सांगात तुजो दिवून आसा पोवी तुजो सांगात दिवून आसा जिसू मोगाळा जिसू मोगाळा आराधन तुका आराधन तुका जिसू दयाळा जिसू दयाळा आराधन तुका आराधन तुका कुर्पे सागोरा आराधन तुका आराधन तुका ये सोडवणारा ये सोडवणारा आराधन तुका. आमचो जेजू आनी स्वामी जेजू क्रिस्त या सक्रामेंतान गरोस हजर आसा मुंड्या रुपार तो गरोस हजर आसा देवाचो पूत या संवसाराक आयिल्लो आपल्या बापाचे काम करूंक आयिल्लो बापाचे उतार प्रगट करूंक मदी तान आनी भूक म्हणून बापाचे काळीज घेवन बापाचो मोग घेवन बापाच्या काळजाची काकूळ घेवन आयलो जेजू गरोस या सक्रामेंतांत आसा ताका पातये दिल्या ताका विश्वास दिल्या कोणेय नास सांगनाये बागर सस्तीकची बी जोडी जाय म्हणल्यार त्या खुशेन आमकां जिवे दिवचे खातीर बरोन आमच्या मापान जिवे दिवचे खातीर जेजू ह्या संवसाराक आयलो आमचे गतीन तो येयलो आनी आज बापाच्या उजव्याक तो बसून आसा स्पिरितान तो आमचे मदें आसा ह्या सक्रामेंतान बावडतोच्या दिश्टीन पळयतना तो गरोस हजर आसा त्या देवाक आमी आराधन करया ताच्या पुताक आमी आराधन करया पवित्र आत्म्याक आमी आराधन करया हरसिया तांच्या नावाक जावं मान आनी होगळाप स्वाती जेजू तूं आमचो आसरो तुजे विना कोण आमकां दुसरो स्वाती जेजू
स्वादिक जेसू तू आमचो आसरो तुझे भिन्न कोण आमकां दुसरो सोम्या जेसू तू गोडी बरो सोम्या जेसू सोम्या जेसू तू गोडी बरो तो सामचे जिणेचो एक स्तारो तो सामचे जिणेचो एक स्तारो आमच्या वरत्या सोन्याक जेजू आराधन आणि होगळाप जाऊ दे आराधन तुका आमच्या बापा पिता पवित्र आत्म्याक आराधन जाऊ जेसू दयाळा आराधन तुका आराधन तुका पुरते सागोरा आराधन तुका ईश्वर करा ईश्वर वंदना आराधन तुका जिसु मोगरा जेजू मोगरा जिसु मोगरा आराधन तुका जेजू आराधन तुका पुरते सागोरा आराधन तुका ईश्वर वंदना आमच्या सोम्या आमच्या बापा पुता पवित्र आत्म्या एक देवा देवाच्या पुता आमच्या सोडवणदारा तारोका कृपे सागोरा काकुर्तीचो सागर तो आमकां जिबे दिवसो आमकां बोळ दिवसो आमकां सकत दिवसो आमच्या आत्म्याक घटाय दिवसो आमची पिडा शिडा गुण करचो आमचे पातकां बक्षुसो जोजेचो ताका आराधन होगळाप जाऊ दे हालेलुया 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 चेअर हालो बरा 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 हालेलुया देवाच्या नामाक वर्षी जाऊ महिमा जाऊ स्तुती जाऊ कृपा जाऊ हालेलुया 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 सांपवलन तेसलोनिया घरांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता अध्याय 5 वळ 16 तावन 18 पर्यंत सदांच खुशाली जाया कळनासतना मागा सर्व गणितांनी देवाक अर्गां दिया क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत आसल्या तुमचे तावन देवाक इतलेंच जाय या बाजिलिकांत या पवित्र थळार कळनासतना मागोंक ताची स्तुती करूंक आमी आयल्या ताणें केल्ल्या स्वरूपकारांक अर्गां दिवंक ताणें केल्ल्या सर्व दायळाये खातीर दिन वासूंक ह्या 40 दिसांनी निमाण्या हप्त्यांत आमी आसा जायते अवकाश आमकां दिला आनी हो अवकाश ताणें दिल्ल्या पासत आनी ह्या अवकाशांत आमी कुरपेन बरोवंक वायटा विरोध खोट्या शक्ती विरोध थाणल्या विरोध झुजोंक त्राण आनी बोळ जोडूंक आमी मागोवंक जाय देवाची कृपा आमी मागया कीर्तन 103 वळ 1 तावन 4 आयकता आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर म्हणजे सगळे अंतस्करण ताची स्तुती करूं म्हजो आत्मो देवान दिल्लो देवाची स्तुती करूं देवाक अर्घ दिवंक देवाक हगळाप दिवंक देवाची महिमा गावंक म्हज्या अंतस्करणांतावन हांव स्तुती करूंक हांगासर आसा आमी आयकता तें गीत
स्तुती तू करशी तर जिवी तू जडतलोय स्तुती तू करनाशी तर जिवितान मरतलोय स्तुती तू करशी तर जिवितून जडतलोय स्तुती तू करनाशी तर जिवितान मरतलोय मोइजेन स्तुती करताना इस्रायलाक जीक लाभली पावलान स्तुती करताना बंदिसळ उक्ते जाले मोइजेन स्तुती करताना इस्रायलाक जीक लाभली पावलान स्तुती करताना बंदिसळ उक्ती जाली स्तुती करूया धन्य देवाची पाठ करूया अंतरसतेची स्तुती करूया धन्य देवाची पाठ करूया अंतरसतेची स्तुती तू करशी तर जिवितून जडतलोय स्तुती तू करनाशी तर जिवितान मरतलोय स्तुती तू करशी तर जिवितून जडतलोय स्तुती तू करनाशी तर जिवितान मरतलोय मोइशेन स्तुती करताना इस्रायलाक जीक लाभली पावलान स्तुती करताना बंदिसाळ मुक्ती जाली मोइशेन स्तुती करताना इस्रायलाक जीक लाभली पावलान स्तुती करताना बंदिसाळ मुक्ती जाली हालेलुया 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 स्तुती करूया देवाची स्तुती करूया स्तुती करताना आम्ही जिवी जोडतो स्तुती आम्ही करनांतर जिवितान मरताना देवाची स्तुती करून गंगासरयल्या आमचे हात उभारूया स्वर्गात शुद्ध करूया जेजू तेशी जोडूया जेजू तावर कृपा जोडूया जेजू तावर आनंद जोडून जेजू तावर कृपा जोडून जेजू तावर स्तुती करून जेजू स्तुती करूया आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर ताचे उपकार केदींच विसर नाका देवान दिल्लो आत्मो देवाची स्तुती करूंक देवाक नावाडूंक देवाक गितां गावंक देवाचो मोग करूंक ताणें केल्लो उपकार वर्तो जावन आसा हांगासर मी आसां जाल्यार देवाची स्तुती करूंक आसां देवाक अर्गां दिवंक आसां देवान केल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवंक ताची स्तुती करया देखून सगळे तुजे अपराध तो बक्षेता आमी स्तुती करतना आमी हात उबारून मागतना आमच्या अंतस्कन देवा ते उबारतना आमचो आत्मो देवा ते उबारतना आमी कसलीय केल्ली पातकां आसा जाल्यार आमचे अपराध आसा जाल्यार देव ती बक्षिता आपल्या आमोरीक रक्तान तो धुवन काडटा आमकां तो जिवी दिता नवी कुरपा दिता देखून सर ताची आमचे पिडा तो पयस करता खंयच्याय पिडेंत आमी कसतात हांव जाल्यार ते पिडा तो पयस करता देखून तुजो जीव पोंडांतलो तो निवारता आमचो जीव पोंडांत पडटना तो निवारता तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी काकोळचीचो मुकूट तो घालता म्हणटा देवाचे उतार देखून देवाक आमी स्तुती करया गवया गीत आतां भजन ताच्या स्तुती करूं Gesù, alleluia, Gesù, alleluia, Gesù, alleluia, Gesù, alleluia, Gesù, alleluia.
아일로 제수 제수 박경수 모일로 제수 제수 어떤 아포가일로 제수 제수 사르 지우딜로 제수 제수 박경수 돈 아일로 제수 제수 박경수 모일로 제수 제수 박경 아포 아일로 제수 제수 돌사를 지들로 제수 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 할렐루야 제수 할렐루야 제수 할렐루야 제수 할렐루야 Tanellanka piyong dita Jesu 제수 Bukellanka kaong dita Jesu 제수 Adar sotelanka dita 제수 Ertelanka buson dita Jesu 제수 Tanella piyong dita Jesu 제수 Bukellanka kaong dita Jesu 제수 Ertelanka sotelanka dita 제수 Ertelanka buson dita Jesu 제수 제수 Hallelujah 제수 Hallelujah 제수 Hallelujah 할렐루야 Jesu worto Jesu to amso Kaja na worten zavnasa Kaja na van jivitasa sakatasa bholasa Rartelang buzon melta Sotelang kasrodita Tanelang piyong kita Bukelang kaan kita Kaja Jesu je na worten Messiah sodvandar Jesus Yeswe Jesu amso sami amso sodvandar Kaja navan Satan porn davda Kaja navan pida kuruzada Kaja navan anka churkar apta Kaja navan white sagat dauda pida sagat dasmudata Kaja navan bol ani sagat devsarke bol nasada Kaja navan madra in the name of Jesus in the name of Jesus he will rebuke the power of evil he will rebuke the power of devil he will rebuke the power of Satan he will rebuke the power of everything he will chase the devil and all the satanic power in the name of Jesus 모니앙고 지부디다 제수 Jesus 에리앙고 까누디다 제수 Jesus 우리앙고 돌레디다 제수 Jesus 우리앙고 지뱅거다 제수 Jesus 모니앙고 지부디다 제수 Jesus 우리앙고 까누디다 제수 Jesus 우리앙고 돌레디다 제수 Jesus 지뱅거다 제수 Jesus 할렐루야 Jesus 할렐루야 Jesus 할렐루야 Jesus 할렐루야 Jesus 할렐루야 Jesus 할렐루야 Jesus May the name of Jesus magnified. May the name be Jesus be adored. May the name of Jesus be magnified, sanctified, adored. May your name be adored. May the name of Jesus be adored. Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
सांपवलून कोलसकरांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 3 वळ 16 17 पर्यंत क्रिस्ताचे उतार तुमच्या काळजांनी अखंड बरोवन आसूं दी. खऱ्या जाणवायनी एकामेकाक शिकया, बुधबाळ सांगा. किर्तनांनी गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन करून तुमच्या काळजांत लावन देवाक अर्घ दिवया. ही उतरां जेजूची पवित्र पुस्तकाची, ती उतरां गुंतून आमी गितां मारिफात काव्यां मारिफात देवाची स्तुती करतना देवाचे उतार परगटले बरी जाता. वो बूक देवी गितां आमच्या ब्रदरान बरयल्लो, ह्या ब्रदरान परगट केल्लो आनी तो देवाचे उतार आसा, देवाची सकत आसा. हें गायतना आमचें काळीज उमाळता, आमचें काळीज देवाची स्तुती करता, आमचें अंतस्करण उलयता, आमचें अंतस्करण देवाचो ताळो गरजता. गितांनी गाव्यांनी काव्यांनी गायनान देवाची स्तुती करूंक हांगासर आमी आसा. देवाक वाखाणणी करूंक, देवाक ताळयो पेटोवंक, देवाची स्तुती आराधन करूंक ताणें केल्ल्या उपकारां खातीर, उपकार जडच्या खातीर, पिडा शिडा गूण जावच्या खातीर, बरी भलायकी मेळच्या खातीर, समाधान लाभच्या खातीर, टेन्शन पयस वच्या खातीर, मोतीक समाधान मेळच्या खातीर, वायट सकत पयस वच्या खातीर हांगासर देवाची स्तुती करता हांव. बोळ मेळटा, अस्कत आमच्या कुडीक बोळ मेळटा, अस्कत आमच्या आत्म्याक घटाय मेळटा, अस्कत आमच्या मोतीक समाधान लाभता, आमच्या कुडीकची नित्राण काही पयस वेता, बोळ मेळटा. ते गितां गायनान देवाची स्तुती करूंक हांगासर आसा, ह्या बाजेलिकांत आसा हांव. आमचे सांगता देवदूत गायतात, मोरी माय आसा, सांत लोरेस आसा, तांचे सांगता आमी तें गीत गावया, देवाक अर्घां दिवया, देवाची स्तुती करूंक कृपा मागया. सगळे तुज्या अपराध तो पुगसिता देखून आतां आमी गावया अनेक गीत. ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು. ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು. ಮಾನ್ಸಂಗು 71. ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು. ಎಂತಾನಂದ 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 ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು. ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾ ಕುಣಿತು ನಲಿದೆ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾ ಕುಣಿತು ನಲಿದೆ, ನೀ ನನ್ನ ಬಳಿಯಿರಲು. ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು. ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು. आमचो सोमी आमच्या संगत आसा, आमचो सोमी या कालवार दोंगरार आसा, काबोर दोंगरार आसा. बापाच्या उजव्या कुशीन बसून आसलो सोमी या उंड्या रुपार हांगासर आसा. संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमच्या संगत आसा म्हणलो जेजू. आमच्या कश्टांत आसा, दुखांत आसा, पिडेंत आसा, बेजारेंत आसा, निराशपणांत आसा, एकसुरपणांत आसा, आमच्या संतोषांत जेजू आसा. आमच्या संगत आसतना आमकां संतोष समाधान, या संतोषांत आनी समाधानान ताची स्तुती करया, ताका अर्घ दिवया. ಆತ್ಮವ ತುಂಬಿರುವೆ ನೀ ನನ್ನ ಮನದಿ, ನಾನೇಕೆ ನಲಿಯದಿರಲಿ. ಆತ್ಮವ ತುಂಬಿರುವೆ ನೀ ನನ್ನ ಮನದಿ, ನಾನೇಕೆ ನಲಿಯದಿರಲಿ. ಯಾರಡ್ಡ ಬಂದರು ಯಾರೇನ ಅಂದರು, ನಾ ಕುಣಿವೆ ನಿನ್ ಮುಂದೆ. ಯಾರಡ್ಡ ಬಂದರು ಯಾರೇನ ಅಂದರು, ನಾ ಕುಣಿವೆ ನಿನ್ ಮುಂದೆ. ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು. ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು. ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾ ಕುಣಿತು ನಲಿವೆ,
ಜೊತೆಗಿರಲು आमच्या सोन्याक आराधन स्तुती करतना देवाक आमचे आत्मा उबारतना आमच्या काळीज उबारतना आमचे सगळे 5 सेन्सेस आमचे सगळे पंच इंद्रियಗಳು देवाची स्तुती करतात आमची क्रांती बेजाराई दुःख पीडा शिडा सगळे देवाक उलो मारतात त्या वेळार देवाची कृपा आमकां लाभता समाधान शांती आमकां लाभता दुष्ट सगळे वाईट सगळे येनात बेजाराई कंत येना दुबाव आमचे ते येना मनस्ताप येना सगळे आमच्या इंद्रियांक बळ मेळटा सकत मेळटा शिरांनी बळ मेळटा ताच्या नावाच्या महिमेंत वड जाता ದೇವದೂತರನ್ನು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಕಳಿಸಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕುಣಿಯುವೆವು ದೇವದೂತರನ್ನು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಕಳಿಸಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕುಣಿಯುವೆವು ಅವರೊಡನೆ ಸೇರಿನ ಗುಡುಗಿನಂತೆ ನಿನ್ನಾಮ ಹೊಗಳಿ ಹಾಡುವೆವು ಅವರೊಡನೆ ಸೇರಿನ ಗುಡುಗಿನಂತೆ ನಿನ್ನಾಮ ಹೊಗಳಿ ಹಾಡುವೆವು ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ಯೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ಯೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿದೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿದೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಿರಲು ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ಯೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ಯೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರವು हालेलुया 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 देवाचा महिमा देवाचा वडला देवाचा स्तुती या पवित्र तळाच्या नावाचे काम आमचे भाव आमचे सफळता अंगसंच्या पुस्तकाचे बावळच्या प्रेस्तांचे पडणांचे बंदरांचे मनपसंदाचे आशीर्वाद घाल तुझ्या पवित्र ज्ञानाच्या पवित्र ज्ञानाच्या पवित्र ज्ञानाच्या पवित्र ज्ञानात समाधान विश्वासाचा पवित्र दिवसा पवित्र वांगाचा पवित्र हे भगवंत रे सांगोली माझ्या सांगा पवित्र आमच्या बसत ये जेजूच्या नावावर ते जाऊ जेजूच्या नावावर ते जाऊ जेजूच्या नावावर ते जाऊ जेजूच्या नावावर स्तुती जाऊ हालेलुया इतिहासाच्या पहिल्या पुस्तकांत अध्याय 16 ओळ 8 9 10 सर्वेस्पराची स्तुती करा ताचे नावाक उलो मारा राष्ट्रामध्ये ताची कृत्यां प्रगट करा जेजू वरती खूब आदार दिला वरती अजापां केल्यान ताका गीत गाया ताचें कीर्तन करा ताच्या अद्भुत कृत्यांचें वर्णन करा ताच्या पवित्र नांवांतय अभिमान बघा आयच्या सुवार्तेंत आमी पळयता आयच्या पयल्या वाचपान पळयता हांव देव सांगता तुजें नांव बदली अब्रामाक ABRAM मारलें ABRHAM अब्राहम जाता अब्रम आलें अब्राहम आमच्या हर एका नांवाक सकत आसा नांवाक अर्थ आसा त्या नांवा फाटल्यान आमची आयडेंटिटी आमचे एटिट्यूड आमचे बिहेवियर आमचे नेचर आमचे गुण आमचे क्वॉलिटी आमचे बरेपण आमचे वायट सगळे नांवा फाटल्यान आसा देखून जेजूच्या नांवाक सगळें बरेपण आसा जैत समाधान शांती सुटका बाचावी संतोष आनी कितें आदार बोगसाणें कृपा आसा बरो नोम तुमची कृपा ताच्या नांवाक आसा ताच्या पवित्र नांवांतय अभिमान भोगा म्हणटा देवाचे उतार सर्वेस्पराची सत्तेल्यांची काळजां आनंदीत जावं दी देखून हेब्रेमांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 12 वळ 20 आनी 8 तावन 20 आनी 9 पर्यंत तर हालोवंक जायना तितलें राज्य आमकां मेळ्ळां
कोणाचे वरवीं देवाचे राज आमकां मेळ्ळा, सताचे नितीचे मोगाचे बोगसणाचे राज आमकां मेळ्ळा. देखून देवाक आमी ऋणी जावया. देव भिरांतीन आनी मानान ताका मानता तसली उपकार स्तुती आमी करया. ताका मानता तसली उपकार स्तुती आमी करया. कित्याक आमचो देव एक भस्म करता तो उजो. आमचो देव वायट भस्म करता तो, सैतानाचे बळ भस्म करता तो, खोटेपण भ्रष्टाचार नाश करता तो, अंधकार अन्याय नाश करता तो, अन्याय करतल्याचे मनशाचे खोटेपण नाश करता तो. उजो जावन आसो, फायर तो जावन आसो, वरतो उजो. ताची बळ पवित्र आत्म्या मार्फत आमी मागून घेवच्याक. सांत पौल फिलिप्पिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत म्हणटा, अध्याय 4 वळ 6-7, कसलो सुखत हुस्को तरी नाकात, कसलो सुखत नाका. देव आमच्या संगत आसा, जेजू आमच्या संगत आसा. हर एक तुमची गरज मागण्यान उपकारी मनान देवाक कळीत करा. देवाक कळीत करया. हे स्तुती गायना मार्फत देवाची स्तुती करूंक, भजन गावच्या मार्फत, अर्घ दिवच्या मार्फत, ह्या प्रेज एंड वर्शिपा मार्फत आमी आमचे गरजो, आत्म्याचे गरजो, आमच्या काळजामनाचे गरजो, आमच्या वैयक्तीक जिविताचे गरजो देवा मुखार आतां आमी दवरया. पाण संको 82 82 ಸಂಗತ ಮೇಲೂ ಸ್ತುತಿ ಕರಿಯ. गीत गाऊन स्तुती करूया जिसूच्या मानाकते. संगत म्हणूया, गीत गाऊन स्तुती करूया जिसूच्या मानाकते. समोर गेलो आमचे खातीर तो सरमेलो. समोर गेलो आमचे सरमेलो. म्हाका मुक्त केलो, स्तुती ताची गावच्या तयार केलो. म्हाका मुक्त केलो, स्तुती ताची गावच्या तयार केलो. गीत गाऊन स्तुती करूया जिसूच्या मानाकते. हालेलुया गाऊन हसूया करून ताची स्तुती. गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया. गीत गाऊन स्तुती करूया जिसूच्या मानाकते. हालेलुया गाऊन हसूया करून ताची स्तुती. पातक तो आसा लागीं आमकां मोगान आयकता वरती. पातक तो आसा लागीं आमकां मोगान आयकता वरती. स्तुती ताची गावंक आमी कितले बागी, सदांच तो आसा आमचे मुखामुखी. स्तुती ताची गावंक आमी कितले बागी, सदांच आसा आमचे मुखामुखी. गीत गाऊन स्तुती करूया जिसूच्या मानाकते. हालेलुया गाऊन हसूया करून ताची स्तुती. गाऊया 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 स्तुती गाऊया. Come, let us praise the Lord. Let us bless the Lord. Let us sing the Lord. देवाच्या नावाक स्तुती करूया, देवाच्या नाव वर्षया, देवाच्या नावाक गीत करूया, देवाक महिमा देऊया. देवाक जावली महिमा स्तुती आकाळी आणि सुकाळी सगळ्या संसाराच्या राष्ट्रां गावांगावांक लोकांक जनांगाक धर्माक जेजूचें नाव पावले. सगळी
जिबेन ताका स्तुती करू दे, सगळी दिंडी ताका मोडू दे, ताच्या नावाक हात उबारू दे आणि देवाच्या आशीर्वादात जोडून शकू दे. या संसाराला खरगा भ्रष्टाचार अन्याय आणि ताच्या नावान सगळे फोडून दे. सगळे मागल्या उत्तरामध्ये पाहत या संसारात भेसावा पटला भेसावाला बदे. सैतानाचे नाव, सैतानाचे राज, सैतानाचे बळ मस्त होऊन दे म्हणून या घडी आम्ही परत आणि परत देवाच्या नावात स्तुती कर अर्धा देश मागे पाय ताणे दुरले आणि कांते पोणम काशी कैले शिसांचे पाय ताणे दुरले आणि कांते पोणम काशी कैले तलवारी ताव ताणे सई सोडले सर्गीचे राज समका सोडून दिले तलवारी ताव ताणे सई सोडले सोडून स्तुती करूया देवाची स्तुती करूया. तुमच्या मनात येशुवे, हालेलुया may your name be praised and adored. Maranatha. येशुवे, oh Lord Jesus, may your name be praised. स्तुती करूया येशूच्या नावासाठी. हालेलुया गान मसीहा, तुझी स्तुती, तुझी स्तुती. हालेलुया, yes we will of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hala, 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 hala. Share, hala, 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 hala. May we lift him high, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, praise the Lord Jesus. एक घडी पर जेजूचे दिश्ट कल्या. जेजू आमच्या लागीं कितें उलयता ह्या घडये. जेजूक आमचे अंतस्करणाचें कितें गरज कळीत करया. आमी कित्याक ह्या बजिलिकांत आयल्या. आज तो सालो समरिफात आमचे उपकार काळीज तो पळयता. सालोरेस आमचे खातीर ह्या घडये आमचे खातीर विनंती करता, वर्तवता. ह्या घडये सालोरेसाच्या मजतीन जेजू आमचे लगे कितें उलयता तें आमी सोम्या मुखार हाडया. ताचे उतार कितें सांगता. इतलो वेळ आमी स्तुती केली. आमच्या तोंडांत हांव, आमच्या जिबेंत हांव, आमचे हात, आमचे सगळे इंद्रिया, 5 सेन्सस आमी उबे केले. आमचे काळीज, आमचे अंतस्करण उगडलें. आमच्या मनांत कितेंच राटावळ येवना. दुसरें खाली जेजूचे चिंताप. जेजूक मात्र आमी चिंतलें. जेजूच आमचो आदार. इतिहासाच्या पहिल्या पुस्तकांत 29:13-14 म्हणटा, देखून देवा आमी तुका अर्गां दिता आनी तुज्या नांवाची महिमा वर्णयता. पूण आमी इतल्या खुशे मनान आमचें मन दिवंक शकता जाल्यार हाका कोण आनी म्हजो लोक कोण, कित्याक हें सगळें तुजें जावन मेळना. जें कितें आमकां तुवें दिलां तें मात्र आमी तुका दिता. मुगळ जेजू स्तुती करचें म्हळ्यार कितलो संतोश भोगता. तुका स्तुती करची बाग आमकां फोव केलां तुवें. त्या देखून तुका आमी अर्गां दिता. चड आनी चड तुजो मोग जाय आमकां. तुजी दया जाय, तुजी काकूल जाय, तुजी कृपा जाय,
दुसरें कांयच नाका जेजू आमकां. आमचे इथे आल्लें पुरो तुका दिलां आमी. कितें तुवें दिल्लें तें तुका दिता आमी. पूण तुवें आमकां दिचें इतलेंच तुजो मोग, तुजी काकूर्त, तुजी दया, तुजी कृपा, तुजी बगसणें आनी उपकार. पातकान पडन अशें, वायटात सांपण अशें, खोटेपण आदर नशें, पिडेन पडन अशें, बंदडे बांदपाक सांपण अशें तुजी कृपा, तुजो मोग, तुजी दया, तुजी बगसणें चड आनी चड जाय जेजू. सोंसणीक जाय. ह्या खातीर आमी हें गितां मारिफात तूं कितें दिताय तें आमी गायता. तुजो मोग जाय जेजू, तुजी कृपा जाय, तुजें देणें आमकां जाय, तुजी काकूल जाय जेजू. दुसरें कितेंच नाका. तुमचो जाय, तुमचो पुरो सोम्या आमकां, तुमचो पुरो. तुजे शिवाय कितेंच नाका सोम्या, तुजे शिवाय कितेंच नाका. तुमचो म्हजें दिर्वें खंयसर काळीज आसा, दिर्वें आसा थंयसर तुजें काळीज आसतलें. म्हजें काळीज तुंच, म्हजें दिर्वें तुंच, म्हजें काळीज तुजें थंय, तुज्या दिर्व्या थंय, तुज्या उतरां थंय, तुज्या जिविता थंय, तुज्या मोगा थंय, तुज्या काकुळटी, तुज्या बगसणें, तुज्या संस्थिक हें जावन आसा दिर्वें. तुजें राज जोडून म्हजें काळीज आशेवन दी. काय देखून हांव मागतां. चड आनी चड चीज तूंच जाय म्हाका. चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका. पावण संको नूरा हत्तू. चड आनी चड चीज तूंच जाय म्हाका. चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका. चड आनी चड चीज तूंच जाय म्हाका. चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका. अर्गा जेजू, अर्गा तुका. अर्गा जेजू, अर्गा तुका. अर्गा जेजू, अर्गा तुका. अर्गा जेजू, अर्गा तुका. महिमा जेजू, महिमा तुका. महिमा तुका, महिमा तुका. चड आनी चड तुजी दया जाय म्हाका. चड आनी चड तुजी दया माय म्हाका. चड आनी चड तुजी दया जाय म्हाका. चड आनी चड तुजी दया जाय म्हाका. अर्गा जेजू, अर्गा तुका. अर्गा जेजू, अर्गा तुका. अर्गा जेजू, अर्गा तुका. अर्गा जेजू, अर्गा तुका. आमकां काळ जाय देवाची काकूळज, ताची काकूळ जाय, ताचो मोग जाय. तुमचो जाय जेजू सम्या, तुमचो जाय. तुजे शिवाय कितेंच दुसरें नाका. तुजो मोग, तुजी दया, तुजी काकूळ, तुजें बगसणें, तुजी सस्तीक इतलेंच आमकां जाय जेजू. सोडावनी सोड तुजी काकूळ जाय म्हाका. 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 येसुवे, 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 येसुवे. सोडानी सोड पवित्र जाय म्हाका. सोडानी सोड
पवित्रात्मा जाय म्हाका चड आनी चड पवित्रात्मा जाय म्हाका चड आनी चड पवित्रात्मा जाय म्हाका येसुवे 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 Lord Jesus येसुवे mighty power येसुवे समाधान जाय म्हाका समाधान जाय म्हाका समाधान जाय म्हाका समाधान जाय म्हाका तुझे बोगसाणे जाय म्हाका जेजू म्हाका बक्षी म्हज्या पातकांतलो तुझ्या खोटेपणांतलो तुझ्या पिडेंतलो तुझे बोगसाणे जाय म्हाका तुझे बोगसाणे जाय Jesus, 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 oh Lord Jesus, 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 Hallelujah, Piado Maria, Hallelujah, Gavia Gita, Hallelujah, Jesus, welcome to Hallelujah, Vadvedar Devto, Satyavan Devto, Hallelujah, Bhajana Mahima Zaune, Hallelujah, Bhajana Varte Zaune, Hallelujah, 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 एक घडीभर देवाचे उतार आयकोवच्याक आमकांच आमी तयार करया. मागोवंक आमी येयल्या ह्या घडये. जेजूनी मागणें केलें. जेजून मागणें करची गरज जाली की जेसेमनी म्हळ्यान कित्या खातीर जेजून मागणें केलें. आमी मागूंक येयल्या. आमी सोमेस्त उबे रावया. पवित्र आत्म्याची कृपा ह्या घडये मागया. देवाचो पवित्र आत्मा आमकां मागोवंक कृपा दिवन दी. 40 दीस आमकां मागोवंक दिल्ले देवान. थोडेच दीस उरल्यात. बागेव धापत्याक पांय दवरता हांव. एक अवकाश जेजून आमकां दिला मागोवंक. मागणें उपास भक्तीच्यो करण्यो आनी तो मागणें वर्तें जावन आसा. ह्या 40 दिसांनी आमी मागलें जाल्यार आनी एका हप्त्यांत आमी चड आनी चड मागलें जाल्यार एक बोनस जोडिल्लो बरी. मागीर भिरांतच ना. खंयच्याच वायटाक भियेचे, कोरोनाक भियेचे, कोविडाक भियेचे, वायरसाक भियेचे, सैतानाक भियेचे, खंयचेच वायट सत्तेक भियेचे म्हणली गरज ना. जेजून आपले मणयारपण आराम करतना 40 दीस मागणें केलें. मरुभुमींत मागणें करून देवाची कुशी ताणें जोडली. देवाच्या उतराचें बळ जोडलें.
पवित्र आत्म्याची देणी जोडली, पवित्र आत्म्याची सकत जोडली, त्या खातीर सैतानाक ताका कांयच करूंक जावना. सैतान कालबूल जालो. हे 40 दीस आमी मागणे केल्ले जाल्यार आमकां कोणा वरवीं हालोवंक जावचें ना. खंयचीच सकत आमकां पाडाव करची ना. आमी बळवंत जाता. म्हाका बळ दितेल्या त्या जेजू मारिफात हांव सत्यवंत जाता. वायटा विरोध, खोटेपणा विरोध, पिडे विरोध, बरवसो, धैर्य, बळ सकत हांव जोडूंक सोदता. म्हाका बळ दितेल्या तें सर्व संगती करूंक सोदता. म्हाका बळ दिवचें कोणें? ह्या मागण्या मारिफात जेजून मात्र. त्या उंड्या रुपार, त्या देवाच्या उतरा रुपार, त्या पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन, त्या उतरान म्हाका बळ मेळटा, सकत मेळटा. ह्या मागण्यांत त्या पवित्र आत्म्याची सकत, पवित्र आत्म्याचे देणे मागचें. जेजून म्हळा मागा तुमकां मेळटलें. आनी बागेवन थापत्याक पांय दवरतना येव म्हणे अवकाश गलसिया आनी मागया. निमाणे जेजून जेसमनी मोळ्यांत मागणें केलें. तो मागता मागतना रगात खामेलो. सी सांगताणे म्हळें म्हजे सांगता 1 घंटोभर मागोवंक तुमकां जायना गे. आमी मागोवंक आयल्या हांव मोगचें न्हू. सोमया सांगता मागया. देखून पवित्र आत्म्याची कृपा ह्या घडये मागोवन घेवया. पान संको 107 107. पवित्रज्ञ आमचे देवोने. पवित्रत्व आमचेर देवून ये. पवित्रज्ञ आमचेर देवोन ये. पवित्रज्ञ आमचेर देवोन ये. 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 पवित्रज्ञ आमचेर देवोन ये. पवित्रज्ञ आमचेर देवोन ये. बापाच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये. बापाच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये. आमच्या देवोन ये. आमचेर देवोन ये. आमचेर देवोन ये. आमचेर देवोन ये. पवित्रज्ञ आमचेर देवोन ये. पवित्रज्ञ आमचेर देवोन ये. 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 जेजूच्या आत्म्या. जेजूच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये. जेजूच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये. देवाच्या आत्म्या, हे जेजूच्या पवित्र आत्म्या. Come Holy Spirit with your mighty power. आमचेर देवोन ये. स्वतःच्या आत्म्या
आज्ञा आमचेर देवोन ये. Come on, Holy Spirit. सत्याच्या आज्ञा आमचेर देवोन आमचेर देवोन. Come on, Holy Spirit, with your mighty power anoint us. पवित्रात्मा आमचेर देवोन ये. पवित्रात्मा ये. Come on, Holy Spirit. देवाने आमचेर देवाने तुझ्या सत्यान पळ. हालेलुया 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 हालेलुया. हे जेजू ये देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवान ये तुझ्या सत्यान तुझ्या कृपेन पळ. बळा दिक्तरन आमचेर देवान ये. हांगासर देवान ये घालिलिया या फजलिका हांगासर तुझ्या आत्म्या थारे तुझ्या सत्यान पळ. touch with the mighty power. Anoint us with the mighty power. Give us your spirit, O Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Share hala bala 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 bala. Hala bala 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 bala. Share hala bala 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 bala. पवित्र आत्म्या देवाने सत्यांच्या भक्तींवर पूजाच्या पवित्र आत्म्या सत्याच्या पवित्र आत्म्या दैविक सत्याच्या दैविक कृपेच्या बौद्धिक पवित्र आत्म्या आमच्यावर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या या कुटुंबाचेर आमच्या गावाचेर आमच्या या राष्ट्राचेर आम्हा समेस्ताचेर पीएसताचेर भ्रष्टाचाराचेर बंदडाचेर पाचपाचेर सर्वांचे तुझ्या आज्ञा धार तुझ्या सत्यांवर तुझ्या कृपेवर हे सहिताच्या पवित्र आज्ञा आमच्या मागोन शिकाय तुझ्या आज्ञांवर. हालेलुया 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 हालेलुया. हला बला 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 बला. शेर हला बला 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 बला. हला बला 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 बला. शेरंद बला बला सन मत बलंती रश्यम बलजुग बंद बलंती. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गान तुका सुम्यान जेजू. वंदन तुका सुम्यान जेजू. आराधन तुका सुम्यान जेजू. अर्चितान तुका सुम्यान जेजू. हालेलुया हालेलुया. हे देवाच्या पवित्र आत्म्या आमच्या वयर देवन ये. आमकां मागोंक शिकय. आमकां मागोंक शिकय. चडय आमचो बावडो. चडय आमचो बावडो. मागलो उपकार मेळा शकर. मागण्या मारिफात तुजी खुशी जाणा जावंक. तुजी कृपा जोडूंक. तुजे तावन भलायकी जोडूंक. तुजे तावन समाधान जोडूंक. आमचे वयर तुज्या आत्म्याक धाड. हे देवाच्या पवित्र आत्म्या आमच्या वयर देवून ये. सत्तेन बरोवंक घे. कृपेन बरोवंक घे. हे देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे वयर राजवटकी सरोवंक घे. तुज्या दयेन आमकां आपूड आनी गुण कर. आमकां सुटका दे. आमकां नवें जिवीत दे. आमकां नवें काळीज दे. स्वस्तिकायेचें समाधानाचें खालतेपणाचें भोळेपणाचें एक बरें काळीज आमकां फावो कर. या पवित्र तळार बासिलिकांत सांलोरेसाच्या मजतीन सांलोरेसाच्या मजतीन ताच्या खतखतीत मागण्यान आमकां जेजूचो मोग दाखय. आमकां जेजूची काकूळ दाखय. आमकां जेजूची कृपा दाखय. या पवित्र तळार आमी मागलो उपकार वेळा शंकर. संतोषान आमी येवन संतोषान आमी फाटी वचूं शंकर. देवाचो उपकार आमी सदांच बावडूंक अर्घ दिवंक आमकां फावो कर. हे पवित्र आत्म्या आमच्या
आमच्या कुटुंबाचेर देवून आमच्या घे कुटुंबाचेर देवून आमच्या घे. भुरग्यांचेर देवून आमच्या घे भुरग्यांचेर आमच्या देवून घे. युवाजनाचेर आमच्या देवून घे युवाजनाचेर आमच्या देवून घे. कुटुंबाच्या हर एकल्याच्या आमच्या कुटुंबाच्या हर सान्यांचेर एकल्याच्या देवून घे सान्यांचेर देवून आमच्या घे. भुरग्यांची परीक्षा आमच्या भुरग्यांची परीक्षा बऱ्या तरेन बरोवंक बऱ्या तरेन बरोवंक जाणवायेन बरोवंक जाणवायेन बरोवंक कृपेन बरोवंक कृपेन बरोवंक हे पवित्र हे पवित्र आत्म्या आत्म्या आमची कुटुंबां आमची कुटुंबां समाधानाची हातेर समाधानाची हातेर हे पवित्र हे पवित्र आत्म्या आत्म्या आमचे वयर देवून आमचे ये देवून ये. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया 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 हालेलुया. देखन बसया मोकच्या भावानो आनी भयणीनो लुकाचो वांजेल आमी पळयलो जाल्यार लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 4 तावन 23 या 26 25 अध्याय पर्यंत जेजून मागणें केल्ल्या विशयांत आटापून आसा. प्रेज द लॉर्ड. 4व्या अध्यायातावन लुकाचो वांचेल सगळो वांचेल 4तावन 26 पर्यंत मागण्या विशयांत आसा. लुकाचो वांजेल सुरू जाता जाकार्याच्या मागण्यातावन. आमी याजाक ब्रिवियरी वाचता धार्मीक आनी सगळे आराम जाता जाकार्याच्या मागण्यातावन. जे जाकार्यान कितें मागणें केल्लें आनी अंत्य जाता जेजून कुर्सार केल्लें निमाणें मागणें. तुज्या हातांत म्हजो आत्मो समर्पण द इंटू हँड्स लॉर्ड आय कमेंड माय स्पिरिट. 26 अध्याय आयकता हांव. देखून ह्या 4 तावन 23व्या 26व्या अध्यायांत कितें आसा मागण्या विशयांत लुकाच्या वांजेलांत तें आमी पळयचें. लुकाचो वांजेल आखेर जाता दोंगरार सुरू जाता जाकार्याच्या मागण्यातावन. 50 पावटी लुकाच्या वांजेलांत मागण्या विशयांत आसा. 50 पावटी ब्रिवियरी आमी सकाळीचे सांजेची मागणी सुरवात करता. आतां लुकाचो वांजेल अध्याय 11 आमी पळयल्यार थंयसर मागण्या विशयांत आसा. लुकाचो वांजेल कोणी सांगेत अध्याय 11 मागण्या विशयांत आयका. एक स्वातेर मागणें करून आसलो. एक पावटी जेजू एका सुवातेर मागणें करनासलो. मागणें शिसा मदल्या एकल्यान ताचे लागीं म्हळें मागणें जाता सिसा मदल्या एकल्यान जेजू लागीं विचारलें सोम्या जुआवन आपल्या शिसांक शिकयल्ले बरी तूं हांव आपल्या शिसांक शिकयल्ल्या बरी तूं आमकांय मागणें करूंक आमकांय शिकय. मागणें करूंक शिकय. मागणें करूंक शिकय म्हळें जेजू लागीं. जुआवन आपल्या शिसांक मागणें करूंक शिकयल्या बरी आमकांय मागणें करूंक शिकय. जेजू लागीं ताणें विनंती केली आनी जेजून कितें मागणें शिकयलें तो तांकां सांगी लागलो तो सांग लागलो तुमी मागणें करतना अशें म्हणा तुमी मागणें करतना अशें म्हणा बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजें राज येवं आमचो दीस पडतो ग्रास आमचो दीस पडतो ग्रास हर एक दीस आमकां दी हर एक दीस आमकां दी जशें आमचेर सुकलेल्या हर एकल्याक आमी बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बक्षी आमकां ताळणे तूं वरिनाका दिनाका. पळया अपुर्बायेचें मागणें जेजून शिकयल्लें सदांच आमी म्हणटा हर एका दिसा म्हणटा उठ्ठाना म्हणटा बसतना म्हणटा न्हिदतना म्हणटा जेवतना म्हणटा आनी सगळ्या उठल्या तक्षण आमी म्हणटा आमच्या बापाचें अपुर्बायेचें मागणें. आतां आमी कशें मागप जाय ह्या विशयान जेजू कितें म्हणटा. लुकाचो वांचेल अध्याय 18 विधव स्त्रियेची नीती आनी नीती करताची वापर. विधव स्त्री आनी नीती करताची वापर. धैर्य सुकयनासतना आमी कशें मागा जाय की म्हणून जेजू सांगता कशें की म्हळ्यार लुकाचो वांजेलांत धैर्य सुकनासतना मागा सदां विदाउट एनी फियर. धैर्य सुकनासतना मागा म्हणून
जेजू ह्या एका व्यापारी मुखान सांगता लुकाचो वांजेल अध्याय 11 वळ कितल्या वळांत ಹತ್ತಂಚೆ 18:1 18 ಅಧ್ಯಾಯ 18:1 18:1 पळया तुम्ही वाचयेत धैर्य सुख नासतना मागोंक ऐका कितें म्हणून एक शहरात एक नीतिकर्त असलो एका शहरात एक नीती करता असलो देवाची बिरान जावं मनशाची पर्वा देवाची भिरांत जावं मनशाची पर्वा जावं ताका नातली त्याच शहरात एक विधव स्त्री असली त्या शहरात एक विधव स्त्री असली ताचे सरशी केदाळा येवन अशें म्हणटली त्या नीती करता लागीं येवन केदाळा अशी म्हणटाली न्याय कर म्हज्या दुस्मनाच्या हातांत ते म्हाका राखून वर न्याय करून दुस्मनाच्या हातांतले म्हाका राखून वर जायतो काळ पर्यंत नीतिकार तिका कान हालयना जालो काळ पर्यंत नीती करत तिका कान हालना जालो कॅर करिना जालो पूण अक्रेक आपल्या इतल्याक तो म्हणा लागलो आपणा इतल्या कडेक तो चिंती लागलो म्हणालो देवाक हांव भियेना देवाक हांव खंडीत भियेना आनी मनशाक हांव लेखिना खरें मनशाक हांव कॅर करना खरें तरी ह्या विधव स्त्रियेच्या दोशी पूण खातीर ह्या विधव स्त्रियेची खरंदाय हिराराई सोसी नासतना त्या खातीर पुणी हांव त्या तिका खातीर पुणी तिका नीत करून दितलो तिका नीत करून दितलो ना जाल्यार ती परत्यान हांगा येवन ना जाल्यार ती परत्यान येवन म्हाका विरार करून म्हजो म्हाका जीव विरार कातरली. करून म्हाका दोशी दितेली पळया आमी मस्तपटी मागता जेजू म्हणटा इतलेंच धैर्य घेया जायते पटी बावडटात आमी भिजुडता आमी मागले मेळना म्हूण चिंता कितले मागता कितले नोवेना करता कितले रेते रेवेता कितले आंगोण सांगता कितले वाती पेटयता म्हणटा आमी मागले मेळना पूण जेजू हांगा म्हणटा धैर्य घेवन कळनासतना मागा त्या स्त्रियेन परत सोसूंक जायनासतना हिराराई म्हणल्या बरी ती गेली आनी त्या नीती करताक हिराराई केली तिणें धैर्य घेवन आमी मागासय कलमाडी आसतना एक स्त्री आयली बारकुरची ती तिका तकली पडापड आसली मस्त तकली पडन ती वळवळताली देखून मणिपाला टेस्टा गेली थंयसर MRI काडलें स्कॅन काडटना तिका ब्रेनान ट्युमर जाल्लें एकदम क्रिटिकल कंडिशनार आसली देखून ती उपरांत ऑपरेशन करचें म्हणल्या खातीर दोगां डॉक्टरांचें ओपिनियन घेतलें आनी हांगा आयली आदर्श आस्पत्र्यांत उडपी आदर्श थंयसर न्युरोलॉजिस्ट आसा तुमकां कळीत आसा डॉक्टर राजा म्हणून मस्त ऑपरेशन ताणें केल्यान ताच्या लागीं ती आयली धुवेन आनी जावयान आपोवन हाडिल्लें आनी थंयसर टेस्ट करतना ताणें तेंच म्हळें कुडलें ऑपरेशन जायचें देखून कित्येका बोरयेचेर जेजूचेर सक्रामेंताचेर मागण्याचेर आचल बावडत धैर्यान ती म्हजे लागीं आयली दुवे जावया सांगता आनी मागणें करचें म्हणाली जायत म्हळें हांवें मागणें केलें सक्रामेंत तिचेर दवरून मागणें केलें ती रडताली मस्त आनी सक्रामेंत दवरून मागणें केलें देवा तुजी खुशी वय जाल्यार तुजें ऑपरेशन सक्सेस जावं तुजी खुशी वय जाल्यार ऑपरेशन नासतना तूं तिका बरें कर गूण कर म्हूण मागणें केलें मागली फादर जायत म्हाका बरोसो आसा म्हणाली आनी गेली आनी उपरांत आदर्श आस्पत्रेंत एडमीट जाली थंयसर एडमीट जावच्या उपरांत ऑपरेशनाचो दीस दवरलो आनी ऑपरेशनाच्या दिसाय सकाळीं म्हाका तिणें फोन केलें फादर तुमी दया करून येया एक फावटी ऑपरेशन करचे पयलें म्हज्या माथ्यार हात दवरून मागा परत हांव गेलो ऑपरेशन वेच्या पयलें माथ्यार हात दवरून मागणें केलें आनी ऑपरेशना थिएटरा व्हेलें थंयसर मोत काडच्या पयलें मोत काडली मोत सुकेली एनेस्थेसिया दिलें
आनी ऑपरेशन करता म्हणून हांगासर चिंतताना म्हणटाना कितेंगी ब्लिडींग जालें. ब्लिडींग जाल्ल्या खातीर डॉक्टरान तें स्टॉप केलें, आपुडल्यान स्टॉप केलें, स्टिचेस घालून सोडलें, ऑपरेशन पोस्टपोन केलें. ऑपरेशन करूं ना. मोती रायल्या उपरांत तिणें चिंतलां ऑपरेशन केलां म्हणून. दुवेन आनी जावयान सांगूं ना. थोडे दिसा उपरांत घरा गेल्या उपरांत परत्यान आपोवन हाडलें. दाक्तेराच्या डिस्पॅचाक त्या क्लिनिकाक गेली डॉक्टर राजाच्या आनी थंयसर डॉक्टरान म्हळें बाय कशी आय. हांव बरी हांव डॉक्टर म्हणाली ती. आनी ताच्या पयलें धूव आनी जावय म्हजे लागीं आयिल्लीं. फादर मम्मीक आमी सांगूं ना, तिचें ऑपरेशन जावं ना, पूण परवा ऑपरेशन आसा फादर, दायकन म्हाका म्हणून गेल्लीं. आनी थंयसर डॉक्टर लागीं सांगतना डॉक्टरान म्हळें बाये डेट फिक्स करया, फाल्यां परवां ऑपरेशन करया तुजें म्हणाली. त्या वेळार तिणें म्हळें ऑपरेशन जालां न्ही डॉक्टर, परत्याक जालें ऑपरेशन. म्हळें ना बाय ऑपरेशन जावं ना. त्या वेळार डॉक्टरान दुवेक पळयलें. तुवें अशें म्हळें सांगूं ना म्हळें. मागीर डॉक्टरान कन्विन्स केलें तिका, आरे बाय तुजें ऑपरेशन जावं नातलें. ऑपरेशन चिरता म्हणटाना ब्लिडींग जालें, रक्तस्राव जाल्ल्या खातीर आमी थंयच बंद केलें. ऑपरेशन आतां करूंक ऑपरेशन करया म्हणालो. नाका डॉक्टर, म्हाका ऑपरेशन नाका, म्हाका आतां तकली पडना, हांव आतां बरी आसा म्हणाली ती. पूण डॉक्टराक डावट जालो की कितें गे. परत्यान माथ्याचें स्कॅन काडलें, MRI काडली. मणिपालच्या दोगा डॉक्टरांनी म्हणलें, ह्या डॉक्टरान पळयलें ताच्या पयलें ट्युमर आसा म्हणलें. केन्ना सेकंड टायम ऑपरेशनाक चिंतना ऑपरेशन करूं ना, पूण सेकंड टायम आयले जाल्यार स्कॅन करतना MRI करतना तिच्या माथ्यान ब्रेनान ट्युमर नातलें, कांयच कांय नातलें, संपूर्ण तरान हील जाल्लें, गूण जाल्लें. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, तिणें डिवायन वर्डर टीव्हीर आनी सगळ्यांनी साक्ष दिल्या. तुमी आयकलां, वाचलां जावं पुरो. ती म्हणटा इतलेंच, म्हज्या जेजून म्हाका गूण केले, हांव मागण्यान बरी जालीं, धैर्यान हांवें मागलें. वॉयस दैवीक वॉयस जेजू क्रिस्त पळया. ऑपरेशन नासतना ऑपरेशन आसलें, टेस्ट करतना आसलें, ट्युमर आसलें, पूण नापयस जालें. मागण्याक बळ आसा. प्रेयर हॅज गॉट ट्रेमेंडस पावर. मागण्याक एक सकत आसा, मागण्यान बळ आसा. देखून जेजू म्हणटा तुमी मागा, धैर्य सुखान आसतना मागा, धैर्यान मागा. मेळटलें म्हणली खात्री दवरा, मेळटलें म्हणली विश्वास दवरा. ह्या पवित्र जाग्यार, ह्या थळार सान लोरेसाच्या मजतीन मागल्ल्यान कितले उपकार मेळोनात, अजापा जावनात जातात. मोगाच्या भाव भयणीनो, देखून लुकाच्या मदेलांत अध्याय 18:1 म्हणटा, धैर्य सुखान आसतना तुमी मागा, मागण्यान बळ आसा. देखून हाव टू प्रे, वॉट टू प्रे. एक फावटी हाव टू प्रे म्हळ्यार कशें मागचें आनी खंयच्या तरान मागचें म्हणून परत सांगता लुकाच्या वांजेलांतच परिचय आनी पुब्लिकाना विशयांत. परिचय आनी पुब्लिकाना विशयांत तातूंत लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 18 आमी वाचता. कोणें वाचत परिचय आनी पुब्लिकान कशें मागतले म्हणून वाच. आपूण नितीवंत म्हूण चिंतून आपणाचेर सपात येवन आसलेल्या आनी हेरांची वेपारां करतल्या थोड्यांक जिजून एक ओपार सांगली. एक फावटी दोग जाण मागणें करूंक एक फावटी दोग जाण मागणें करूं म्हण गेले.
तांचे मदलो एकलो पारिचेव तांचो मदलो परिचय आनी एकलो सुंकागार. आनी सुंकागार पब्लिकान परिचेव नीट उबे रावन आपणा इतल्याक अशें मागणी परिचय मुखार रावन नीट उबो रावन आपणा आयुश्यांत अशें मागणें करतलो. देवा हांव हेर मनशां बरी लुडकार देवा हांव कोणाय हांव हेर मनशां बरी लुडकार अन्यायगार प्रद्वारी न्हय. हांव हेरा मनशां बरी लुटकार प्रद्वार न्हय म्हळ्यार हाचे बरी फाटल्यान आसल्या पब्लिकाना बरी न्हय. देखून हांव तुका अर्गां दितां. हांव तुका अर्गां दितां. हप्त्यान 2 फावटी हांव उपास करतां हप्त्याक 2 फावटी हांव उपास करतां. आनी सगळ्या म्हज्या आदायांतलो दांत एक वांटो सगळ्या फारीक करतां. आदायांतलो दांतलो एक वांटो हांव फारीक करतां. पूण तो सुंकागार पूण पळते सुंकागार पयस रावन आपली दिश्ट सयत सर्गार उबारून आपली बेर दिश्ट घेनासतना सर्गाक लावंक सकनासतना फकत आपलें हृदय बडोवन आपले हृदय बडोवन म्हणालो देवा म्हजी पातक्याची काकूट देवा कर. म्हज्या पातक्याची काकूट कर म्हणा. देवा म्हजी पातक्याची काकूट कर. परत्यान म्हणा देवा म्हजी पातक्याची काकूट कर. देवा म्हज्या पातक्याची काकूट कर. देवा म्हज्या पातक्याची काकूट कर. इतलेंच खंयचे मागणें देवाक मेचवाले. हांव तुमकां सांगतां हो मनीस देवाक मानवाल्लो जावन आपल्या घरा फाटीं गेलो. वो मनीस पब्लिकान पारिजेव सुंकागार देवाक मेचवून फाटी गेलो. पूण तो आनी एकलो ताका मानवालो ना. कित्याक आपणाक स्वार्थ करता ताका देव खालतो करतलो आनी आपणाकच खालतो करता ताका देव व्हरतो करतलो. कोण आपणाकच वर्तो करता ताका देव कालतो करतलो. कोण आपणाकच कालतो करता देव ताका वर्तो करतलो. आमी कशें मागचें. आमी मागचें न्ही हांवें तशें केलां अशें केलां इगर्जी वेता सदां मिसा वेता रेतेरेक वेता नोवेनाक वेता उपास करता मागणें करता दान धर्म करता हांव तांचे बरी न्ही हांव पातकां करुना न्हय तें देवाक मानवाना. आपूण कालतें जावन हांव फावो न्हय हांव चुकीदार हांवें चुकी केल्यात हांव देवाक अस्कत आपले अस्कत काय आपले किरकोळपण वळखता तो देवाक मानवाता. सोम्या काकूट कर इतलेंच मागणें पावता. म्हजी काकूट कर हांव एक पातकी हांव कितेंच न्हय म्हाका तुवें दिल्लें तुवें म्हणून एकलो मनीस आपले पाताक वळखता किरकोळपण वळखता सुखी वळखता तेन्ना तो मनीस देवा ते फाटी वेता. एकलो मनीस म्हजे लागी आयिल्लो 20 वर्सां कुमसार जावन येतलो तो मागण्याक येयल्लो काले मागणें जाय विसरलें म्हाका फादर बायले घेवची विजत लावना. कितलें प्रयत्न केलें हांवें कितलें प्रयत्न केलें कितलें मागणें केलें कितलें करता हांवें म्हळें तूं कुमसार जायनासतना कितलीं वर्सां जालीं बाबा कितेंय म्हाका बगलें. तो लज्जलो 20 वर्सां जालीं फादर. कितलीं वर्सां जालीं सांग. 20 वर्सां जालीं. 20 वर्सां तावन कुमसार ना. 20 वर्सां तावन तुवें तुजें पाताक वळखूं न्हय तुवें कालतेपण वळखूं न्हय कालतो जावं न्हय तुजी वस्कतकाय वळखूं न्हय. आतां देवा लागीं दी म्हणटाना देवान कशें दिवचें रे बाबा. देवान कशें दिवचें. तुजें पाताक दवर सुखी वळखून नासतना दारूण जाल्ल्या काळजाक कशें देवान मोवाळायन करचें. तूं कालतो जा देव तुका वर्तें करता दितलो. वळखलो तो रडलो तो हांव कुमसार जाता फादर बरी तयारी केली आनी उपरांत कुमसार जालो तो. देवान ताका आपडलें. कितल्या वर्सां तावन विजा खातीर राखून आसलो एप्लाय केले एजंट केल्ले पयशे भरले केन्ना तो कुमसार जालो पाताक वळखलो देवा लागीं माफी मागली पश्चाताप पावलो देवान ताचें मागणें आयकलें. मातेवाच्या वांजेलांत आमी वाचता तूं उबो रावन मागता ना तूं दुस्माना खातीर माग. तुजे काकूळ तूं वळखून घे तुजे अस्कतकाय वळखून घे तुजे पाताक वळखून घे तेन्ना देव तुजे मागणें आयकतलो. केन्ना आमचे सुखी वळखता हांव पाताक वळखता हांव पश्चाताप पावता हांव देव आमकां नवें काळीज दिता. आमचे किरकोळ काळीज तो काडटा हिमांबरी तो नितळ करता. इसोफान म्हजे उदाक्षणे ये सोमी हांव नितळ जातलो दू तूं म्हाका हांव नितळ जातलो म्हणलें दाविदान. एक उपकारी काळीज एक बरें काळीज म्हाका दी देवा म्हणून ताणें मागणें केलें. केन्ना आमी कालते जाता केन्ना तो पब्लिकान कालतो जालो
ते देवाक मानवालो ताच्या मागण्या आयकले आनी हेंच ह्या प्राजत ह्या काळार भगवंताच्यान पांय दवरता आसतना आमी कुमसार जावचे त्या खातीर पाताक वळखोवचें आमचे ते पास्क जायचे उतरोवन जायचे पिडेतान भलायकी मेळाचे अस्कतकायेतान बळवंत जायचे मागोल उपकार मेळाचे आमी आमचे सूख वळखाचे पाताक वळखाचे पाश्चात्ताप पावचे खंडीत साध्य आसा देखून जेजून म्हळें लोक हांगासर सांगोंक आशेता इतलेंच जेजू एक मागण्याचो मनीस हांगासर लुकाच्या वांजेलांत मागण्या विशयांत आसा जेजू जावन आसा एक मागण्याचो व्यक्ती चॅप्टर 4 अध्याय 4 लुकाचो वांजेल अध्याय 4 कितें आमी समजत हांव जेजून ताका साप दिली पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा मनीस जेजू मरुभुमींत मागणें करता लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 4 जेजू मरुभुमींत मागणें करचे विशयांत आसा हांव ताणें गलिलियान मणियरपण आराम करच्या पयलें पातकिजणी बदला बरी खबर सतमना म्हणून सांगोंक वेच्या पयलें जेजू मरुभुमींत जॉर्दान न्हंयत पवित्रान घेवंक वेच्या पयलें मरुभुमींत मागणें करता 40 दीस तो मागणें उपास करता चॅप्टर 5 सिसांक 20च्या पयलें तो मागणें करता चॅप्टर 5 अध्याय 5 सिसांक 20च्या पयलें तोळ सरोवरांचे तडीक लागल्यो दोग दोणी तांणी पळयल्यो दोणींतलो देवणू ते जाळां धुताले या तांत एके दोणेर सोडून ती सिमांवची दोण तडी तावन चिक्केशे मुखार सुटोवन रावन ताणें तांकां सांगलें उपरांत बसून दोणेर तावनूच तो तांकां शिकोवंक दिवंक लागलो ताणें उलोवन जाताच सिमांवक सांगलें दोन गूण उदका मुखार व्हर आनी मासनी धरून तुमचीं झाडां देवया वैमकाच्या भाव भयणीनो सिसांक 20च्या पयलें ताणें मागणें केलें चॅप्टर सगळो 5 अध्याय सगळो 5 सिसांक 20च्या पयलें ताणें मागणें केलें चॅप्टर 9 वर्स 18 अध्याय 9 वळ 18 जेजू वरे विंगड मागणें करनासतना ताणें सिसांक विचारलें लोक म्हजे विशयान कितें म्हणटा तें हांवें सांग बाबा शिसांनी साप दिली थोडे तूं स्नान जाल्यार जुवांव म्हणटात थोडे तूं स्नान जाल्यार जुवें म्हणटात कित्याक म्हळ्यार जेजून वरे विंगड थंयसर मागणें करनासलो ताच्या पयलें वाच पयलेंचे वाचूं चॅप्टर 9 वर्स 18 एक फावटी जेजू ओरे विंगड मागणें करून एक फावटी जेजू ओरे विंगड जाग्यार मागणें करून आसतना शिस ताचे सांगाता आसले सीस ताच्या सांगात आसले आनी ताणें तांकां सवाल केलें लोक हांव कोण म्हूण म्हणटा लोक म्हजे विशयान कितें म्हणटा लोक हांव कोण म्हूण म्हणटा शिसांनी साप दिली सिसांनी जाप दिली थोडे तूं स्नान जाल्यार जुवांव म्हणटात थोडे तूं स्नान जाल्यार जुवांव म्हणटा आनी हेर थोडे तूं एलिया म्हणटात आनी हेर पुर्विल्या प्रवाद्या मदलो एकलो जिवन सलाम म्हणटात वय बस वय मोगाचे न्हू जेजून मोरे विंगड केदळ ताका टायम मेळटलो पळय तेन्ना तो मागणें करतलो वगत बसनातलो इतलें काम आसलें ताची तान आनी भूक जावन आसली बापाचें उतार परगट करचें 3 वर्सां परगट जिणेर ताणें इतलेंच केलें केन्ना तो मागता करतलो जेजून मागणें करचें म्हणली गरज आसली गी देवाची खुशी जाणा जावचे खातीर देवाचें मिसांव जावना जावचे खातीर म्हजें काम कितें म्हणून गरज समजोन ताणें करचे खातीर मागणें केलें ओरे विंगड जाग्यार वचून ताणें मागणें केलें आनी मागणें करून येवन ताणें सिसा लागीं विचारलें म्हाका लोक कितें म्हणटा म्हजे विशयान कितें म्हणटा तातूंत तूं लुकाचें वांजेल अध्याय 9 वळ 28 28 लुकाचो तूं वांजेल सकट 4 तावन 23 म्हणसर इतलें सांगून 8 दिसां उपरांत पेद्रूक जुवांवक आनी जाकोबाक 8 दिसां उपरांत जेजू जुवांवक पेद्रूक आनी जाकोबाक घेवन जेजू मागणें करूंक म्हूण जेजू मागणें करूं म्हूण खंय गेलो दोंगराक गेलो ताबोर दोंगराक तो गेलो आनी थंयसर कितें जालें मागण्यार आसतना ताच्या मुखामळाचें सारकें रूप बदललें
आनी ताचें उस्तरू परजळी धवें जालें. थंयसर जाल्लें कितें म्हण आमी जाणाव. ताबोर दोंगरार मागणें करनासतना ताच्या मुखामळ बसलें, परजळ्ळें, बदलालें, परजळ्ळें, महिमे भरून जालो. ते एक जाण उलयल्लें ताणें पळयलें, कोणें पेद्रुणांनी, आनी वो म्हजो मोगाचो पूत, हाका तुमी आयका म्हणलो आवाज आयकलो. आनी त्या वेळार मुखार जावचें घडीत, जेजूच्या पाशांवा विशान जावचें घडीत थंयसर एलिया आनी मोयचे ताणें उलयल्लें म्हणून पेद्रू आनी हे समजतात. पूण पेद्रूक समजना तें. जेजू म्हणटा मनशे पुताक धरतले, कुर्सार मारतले. पेद्रू म्हणालो तुका तसलें मरण येवचें नाका, म्हजे सरचलो पयस सर म्हणालो जेजू ताका. जेजू मागण्यार आसतना हें सगळें बापाची खुशी कितें म्हूण तो जाणासलो. मुखार जावचें घडीत तो जाणासलो. महिमे परी जावचो वेळ येवचो वेळ जालो तो घडीत जाणासलो. जेजू मागण्यार आसतना जेजूक हें कळ्ळें. मागण्यार बापाची खुशी तो जाणासलो. देखून जाकोबाक घेवन दोंगरा मागण्यार आसतना ताचें मुखामळ परजळ्ळें. उपरांत लुकाचो इवांजेल 9:10 आमी जाणा जाता. जेजून 12 जाणां सिसांक विसच्या पयलें जेजू 12 जाणां सिसांक धाडटा. अध्याय 9:10 जेजू 12 जाणां सिसांक हाडल्यांनी धाडटा सुवार्ता परगट करूंक. वेताना तुमी कितेंच सुवर्ण वचनाकात. कोणाच्या घरा वेतात थंयसर शांती तुमकां म्हणा. आनी कोणी तुमकां स्वागत दिना जाल्यार थंयच धूळ पापडा येया. वेताना दांडो जावं, चुरी जावं, बोती जावं व्हरनाकात तुमी. आनी तांकां पिडेस्तांक गूण करची देंवसर धांवणुची पदवी तांकां दिली. तांकां मागणें करून जेजून धाडलें. अध्याय 9:10. वय मोगाचे न्हू उबे रावया. एक गीत गावच्या मारिफात देवाक आमी स्तुती करया. आमी कित्याक मागाचे म्हणल्या विशयान जेजू आमकां सांगता. पाणसंको गिता बुकांत 48 48. Jesu'च्या नावान सैतान कांतेलाता. हालेलुया. Jesu'च्या नावान सैतान सैतान धांवता. Jesu'च्या नावान रोजा वता संगोणांका आडोसता. जेजू जेजू जेजूच्या नावान सैतानचे सौदावसा. जेजूच्या रक्तान जेजूच्या रक्तान सैतानचे नाव आसा. हालेलुया. जेजूच्या रक्तान सैतान सैतान धांवता. जेजूच्या रक्तान गांवच्या वता संगोणांका आडोंक सोदता. जेजूच्या रक्तान सैतानचे जावपासा. जेजूच्या क्रूसान सैतान कांतेलाता. हालेलुया. जेजूच्या क्रूसान सैतान सैतान धांवता. जेजूच्या क्रूसान रोजा वता संगोणांका आडोंक सोदता. जेजूच्या क्रूसान सैतानचे जावपासा. जेजूच्या उतरान जेजूच्या उतरान सैतान कांतेलाता. हालेलुया. जेजूच्या उतरान सैतान सैतान
बसया. Chapter 23 verse 34. ಕುರ್ಸರ್ ತಾನೆ ಮಾಗಣೆ ಕೆಲೆ 7 ಉತ್ತರ. 23 ಲೂಕ ಸುವಾಂಜಲ ಅಧ್ಯಾಯ 23 ತಾಂತು ನಿಮಾಣ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ 34 तो म्हणटा बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात नेणांत. ताणें मागणें केलें तांकां बक्षी बापा त्या सोजेरांक ते सजेर कितें म्हूण नेणांत तांकां हुकूम दिल्या ते करतात. ते पिलात ते कायपास ते अन्ना तांकां कितें करचें नेणांत. ते म्हजे सीस कितें म्हूण नेणांत ते पडल्यात ते धांवल्यात तांकां बक्षी. जेजून कुत्सार मागणें केल्लें निमाणें 7 उतरांत बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात नेणांत. आनी निमाणें 23 अध्याय 23 वर्स 46 निमाणें ताचें मागणें कुत्सार. कितें मागणें केलें ताणें असो 23:46 तेदवा जेसून वटल्यान बोब मारन म्हळें वटल्यान बोब मान म्हणालो बापा बापा म्हजो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिता. म्हजो आत्मो तुज्या हातांत हांव ओपून दिता. इन टू युअर हँड्स लॉर्ड आय कमेंड माय स्पिरीट. हें सांजेचें मागणें आमचें याजकांचें धार्मिकांचें ब्रिवियरी मागणें आमी करता. लास्ट मागणें करचें हें. सो जकारियाच्या मागण्यात हांव सूर जावचें आखेर जाता सांजेच्या मागण्यान जेजून सांगलें निमाणें अध्याय 23 वर्स 46 अध्याय चॅप्टर 23 वळ 46 देखून हें मागणें लूका सोवांजेल लूक सांगूंक खुशी व्हरता इतलेंच गे जेजू एक मागणें असो व्यक्ती जेसेमनी मोळ्यान ताणें मागणें केलें बापा तुजी खुशी वय जाल्यार म्हजे वयली काल्स निवार. ताणें मागणें केलें रगात घामेलो तो मुखार जावं कशें घडीत न्ही हाडलो तो आनी तो म्हणालो बापा तुजी खुशी वय जाल्यार म्हजे वयली काल्स निवार. पूण तुजी खुशी वय जाल्यार हांवें सोचिजे म्हूण वय जाल्यार हांव तयार आसा. ही काल्स पियोवंक हांव तयार आसा. आमचें मागणें तितलेंच मोगाचें भाव भयणीनो. बापा तुजी खुशी वय जाल्यार म्हजे वयले कश्ट निवार, म्हजी पिडा निवार, म्हजी बेजाराय निवार, म्हजें निरासपण काण सोड, म्हाका बरवो सोदी. पूण तुजी खुशी वय जाल्यार हांवें सोंसीजे म्हणून तुका भगता जाल्यार हांव तयार आसा. खंयचे खंयचे पिडा, खंयचे खंयचे कश्ट, खंयचे खंयचे तरेचे निरासपण एकसुरपण मनीस कश्ट जाता, बंदड जाता, बांदपाच जाता. पूण आमी मागचे देवा तुजी खुशी वय जाल्यार म्हजे वयली काल्स, म्हजे वयले कश्ट निवार. हांवें कुरीस वयजे म्हूण तुका खुशी आसा जाल्यार बरें करूंक म्हाका, तुका मन आसा जाल्यार म्हाका बरें करूंक जाता. पूण तुजी खुशी वय जाल्यार हांवें सजजे म्हाका सोंसणीकय दी, तिरासन दी म्हूण हांवें मागचें. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू एक मागण्याचो व्यक्ती. बापा लागीं ताणें मागणें केलें वरविंगड जाग्यार तो वेतलो. त्या दिसा जेजून आपल्या सिसांक बेगीन दांड सोडले आनी तो तारवळ हांगा मागोवंक गेलो वरविंगड जाग्यार. आनी थंयसर मागतना जेजूचे सीस ते उदकान सांपडले, ताका कळ्ळें. देखून तो उदकाचेर चलोन आयलो. त्या दीस 5,000 लोकांक वाट जाल्या उपरांत वरविंगड जाग्यार मागतलो तो. कितलें मागलें, लांगतावन तो मागणें करून शिकतलो. आपल्या बापाय लागीं जुजे आनी मोरये मुखार कितल्या गोगान तो देवळाक वेतलो, मागतलो. मागण्याचो व्यक्ती. आज आमी मागत जाय. मागणें देवाक गरज ना मोगाच्या भाव भयणीनो. मागणें आमकां गरज आसा. मागण्या मारिफा देव बदलना, आमी बदलत हांव. आमचें तें बदलावण जाता, आमचें तें रुपांतर जाता, आमचें तें परिवर्तन जाता. आमचे निर्धार घेवंक फावो ते निर्धार घेवंक आमकां बळ मेळटा. देखून जेजून म्हणलें मागा.
मागा तुमकां मेळटलें, बोडे तुमकां उक्तें जातलें, सदां तुमकां लाभतलें. जर तर तुमचो बापूय मागतना, उंडो मागतना इचू दिता, जीवदाळ दिता, उंडो मागतना पातोर दिता ना. जर तर तुमचो बापूय मागल्लें दीत जर जाल्यार सर्गीचो बाप ताचे लागीं मागल्यांक कितल्या मापान पवित्र आत्मो दिना जायत. जेजूनच म्हणा, कितल्या मापान दिना जायत. आमकां मागोंक शिकयलां ताणें. हो संतोश भरपूर आसून हांव तुमकां सांगता, मागा तुमी घेतल्यात. मागण्यान बळ आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. मस्तू वापारी मागण्या मारिफात जेजून सांगल्यात. एक इश्ट आपणा घराचेर येवन दी म्हूण दितना तो इश्ट न्हिदोंक बसत की ना, मागले दिता. त्याच प्रमाणे हालोवन दोलोवन तुका दितले, हालोवन दोलोवन तुका दितले, लेसान तुज्या घालतले. मागलो उपकार मेळटा, मागता तो घेता मोगाचो भाव भयणीनो. आज आमी मागोवंक आयल्या ह्या तळ्यार. हर एक ब्रेस्तर आमी मागोवंक येता. मागलो उपकार खंडीत मेळटा. देखून जेजू म्हणटा धैर्य घेवन तुमी मागा. त्या स्त्रियेन धैर्य घेवन मागलें. आमी धैर्य घेवन कळनासतना मागोवंक, तिरासणेन मागोवंक आमकां उलो दिता. मागलें खंडीत मेळटा. कितलेशे म्हज्या ह्या 23 वर्साच्या ह्या जागपणांत कितलेशे साक्षी हांवें दिल्यात. जावं पाक्षिकेरेंत, जावं खालमाडेंत, जावं हांगासर. म्हाका तो अजाप जाल्लें आसा. आत्तां मागलें आत्तां मेळिल्लें आसा. आसात जाल्लें सादी जाल्लें आसा. मेळनातलो उपकार मागल्ल्यान मेळिल्लें आसा. पिडा शिडा गूण जाल्ली आसा. वैजांक गूण करूंक जायना तसले पिडा गूण जाल्ली आसा. वैद्यकी सायन्सा प्रकार मेळनातलो उपकार मागल्ल्यान मेळिल्लें आसा. देव तितलो बरो. आमी मागलें देवाक. हांवें म्हळें आमी कितें आमकां कितें दिचें म्हणून देव खंडीत जाणा. देखून देवाचें उतार म्हणटा तुज्या काळजाच्या आत्रेक देवाचें उतार जाणा जाता. आमच्या काळजाच्या आत्रेक कितें, आमची आशा कितें, आमकां कितें गरज आसा तो उपकार जेजू कळीत आसा. त्या देखून कळनासतना मागा म्हणा जेजून. कळनासतना मागोवंक आमी आयल्या. ह्या भाग्यवंत हप्त्यान अवकाश आसा. आमी मागया, पयल्या पासून मागया. देखून तूं खूब उबो रावन मागतना पयल्या पासून मागोवंक जेजू आमकां सांगता. तुज्या दुस्माना खातीर माग, तुज्या पयल्या पासून माग. ते दळा देव तुजे मागणें आयकता म्हणटा देवाचें उतार. विश्वासपणी मागया, खरेपणी आमी मागया. मागिल्ल्यांत देवाचें उतार जावन आसा. खंडीत जावन देवाच्या उतराक बळ आसा. देवाच्या उतराक बळ आसा. देवाच्या सक्तेन आमी भरता. देखून ह्या घडये पवित्र आत्म्याची कृपा मागया. आमी मागोवंक आयल्या त्या पवित्र आत्म्याची साणवाय, पवित्र आत्म्याची बळ जेजू लागीं सिसांनी म्हळ्यार आमकांय मागोवंक शिकय. चडय आमचो भावार्थ म्हण मागणें केलें. आमी मागचें. देखून जेजू म्हणटा भुमी आनी अंतराळ नाश जायत, म्हजे उतार नाश जायना. जे कितें हांवें तुमकां म्हळां, कश्ट तेलें न्हू, वजन वेवेतेलें न्हू, म्हजे सरसी येया, हांव तुमकां विशय दितलो म्हणा जेजून. हांव बळ्या आनी कालत्या काळजाचो, म्हजे जू एकदम हाळू. देखून तुमी मागा. हे संवसार तुमकां समाधान दिवंक शकना म्हणटा जेजू. ह्या संवसाराचेर हांवें जैत वेलां. ह्या संवसाराच्या सैतानाचेर हांवें जैत वेलां. देखून तुमी भियेनाकात. तुमच्या माथ्याचो केज लेगून मेजून दवरला. त्या गुड्यार आसलेल्या झाडाक उदक वता कोण? हांव. ती सुकणी वंपिनात, लुविनान, तांकां पोटा घालता कोण? हांव. जर तर तांकां पसता जाल्यार तुमकां हांव पसोवना गी. इतलो बरवसो दिता जेजू. तांकां कितें दिचें म्हणून सर्वेस्पर देव जाणा जाल्यार तुमकां रचनाक हांव दिना गी. तो रचणार.
देखून तुम्ही मागा. भूमी अंतराळ नाश जायत म्हजी उतरां नाश जायनात. मागा तुमकां मेळटलें, बोडे तुमकां लाभतलें, सोदा तुमकां मेळटलें. खंडीत जावं तुम्ही मागतना रुमा भितर वचून मागा, कुडा भितर वचून मागा. सर्गीचो बाप तुजे मागणे आयकता. कोणें पळयचें म्हणल्या खातीर मागा नाकात म्हणटा जेजू. ताणी पळयचें आनी पळयचें म्हणल्या खातीर न्ही. हांव उपास करता, हांव दान धन करता, हांव इतलें मागणें करता ना. खालत्या काळजान माग. पातकिसाय वळखून घे, किरकोळपणान माग. तुजी काकूळ तूं देवाची काकूळ तूं माग म्हणटा जेजू. त्याच भरवोसान आमी मागया. आमी मागोवंक आमी आयल्या. पवित्र आत्म्याची कृपा मागया. सर्व आमचे मागणे देव आयको दी. आमच्या कुटुंबा खातीर आमकां मागोवंक शिकय म्हणून आमी मागया. आमकां मागोवंक कळीत ना, थोडे फावटी कितें मागचें म्हणून कळना, कशें मागचें म्हणून कळना. त्या खातीर कशें मागचें म्हणून जेजून आमकां पवित्र आत्म्याची जाणवाय दिवच्या खातीर, पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमी भोगच्या खातीर आमी समेस्त उबे रावया. ह्या घडये सक्रामितांत दैवी कृपा मागया. आमी मागया आमचे पसत, आमचे पिडा शिडा गूण जावचे पसत, आमचे रेले कस संकस्ट निवचे पसत, आमच्या काळजा मनाच्या आत्रेक आशा जेजून समजून, जेजून आयकोन आमकां मागलो उपकार दिवचे पसत. एक बरें उपकारी काळीज, एक बरें नितळ काळीज देवान आमकां फाव करचे खातीर बागेवंत आपल्यान पांय दवरतना हे बागेवंत जिणे जियोंक आमकां कृपा मेळचे पसत. ह्या पास्काच्या काळार आमी जियेवंक वेताना पास्क आमच्या जिवितांत जावचे खातीर, आमी मागलो उपकार आमकां मेळचे खातीर, देवाच्या कृपेन आमी भरचे खातीर ह्या घडये पवित्र आत्म्याची सकत आमी मागया. आनी ह्या घडये आमकां गूण करची सकत मेळच्या खातीर आतां आमी मागया. पान संकोल 92 92. पवित्रत्म्या देवोन ये चेतय तो लावोन ये स्वार्थ सो आगोन ये चेतय तो जिये. पवित्रत्म्या Come Holy Spirit, with your mighty power, anoint us with your mighty Spirit, fill us with your mighty power. Come Holy Spirit, हे पवित्र आत्म्या गण्याच्या, सत्तेच्या, कृपेच्या, उजवाडाच्या, बळवंताच्या, फाटकाच्या पक्षाने दिवच्या, भगवान जिणची कृपा दिवच्या, धैर्य दिवच्या. हे पवित्र आत्म्या आम्हा सनेश्वर देवाने, हांगासर हर एकल्याचेर देवाने, हर एकली काळजां तुज्या आत्म्यान भरून दे, हर एक कुटुंबां तुज्या पवित्र आत्म्यान भरून दे, हर एका भुरग्यां युवाजनाचेर देवाने येवं दे, हर एका पिडेस्तांचेर देवाने येवं दे, हर एक आजकाल काळजांचेर देवाने येवं दे, हर एकल्यान बळवंत करून तुजो आत्मा येवं दे. हे पवित्र आत्म्या, कम होली स्पिरिट. Come Holy Spirit with your mighty power. देवाचा पवित्र आत्मा देवाने येऊ दे. गुण तुझा पवित्र आत्मा देवाने येऊ दे.
सत्ताचा पवित्रात्मा देव येऊ दे गुणपतच्या पवित्रात्म्याच्या सत्तेन भाग्यवंत लोरेसाच्या मजातेन भाग्यवंत लोरेसाच्या कटकटीत मागण्यान भाग्यवंत लोरेसाच्या वरत्या मागण्यान आमचे लग्न सगळे सगळे देव येऊच्यात देवाच्या पवित्रात्म्याच्या सत्तेन आम्ही वरच्यात मागण्याचे मनी संचाकडे तो पवित्रात्मा देव येऊ दे माझ्या हे पवित्रात्म्या आमच्या देव येऊच्यात तुझ्या सत्तेन आम्ही वरच्याकडे हे पवित्रात्म्या भगवान लोरेस भगवान मोहिमाय आमच्याकडे मागवले भगवान सान बोलले या घडी मागवले हालेलुया 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 come on Holy Spirit with your mighty power anoint us with your mighty graces हे पवित्र आत्म्या हर एक जे देवांच्या सत्यात बोलवते तुझ्या पवित्र आत्म्याची सत्यात बोलवते तुझ्या पवित्र आत्मा आमचा मागवू शिके तुझ्या जाणवायची पवित्र आत्म्यावर हे सगळ्या पवित्र आत्म्याची पीडा शिडा घेऊन कर बरं बरं की नमका बर भगवान दोनसाच्या भाग्याच्या फळात भगवान दोनसाच्या कष्टातील भागण्यात भगवान बोल याच्या सत्तेन आमच्या कुटुंबाचे आमच्या भुरग्यामाचे आमच्या युवाच्या आमच्या पिढ्यांसाठी या पवित्र ताळाचे त्या प्रत्येकाचे आम्हा सगळ्यांचे सेवा येऊ दे हालेलुया 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 hala bala 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 shira hala bala salam bala bala shiganda bala bala sanda bala 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 salam bala 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 let's with the mighty power anoint with the mighty graces watch us in the mighty power take away all the sicknesses through the power of the resurrection I call upon the holy name of Jesus I bind them with the mighty power take away all the sicknesses take away all the sicknesses to the power of the resurrection hallelujah 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 Josue mighty power of Jesus come upon us Lord fill us with the mighty power anoint us with the mighty graces take away Lord Jesus touch with the mighty power touch heal us with the spirit heal us with the spirit of Lord heal us with the Jesu आमच्या दाविदाच्या पुत्रात मुक्त बरे कर जेजू भगवान लोरेस मागून या घडी सर्व उत्तर जावी देवाचे आशीर्वाद मिळवते हालेलुया 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 बला 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 आपण आपण आमच्याचे गोड गुण करते सकत वाढते सगळ्या परे पण जाऊ द्यायचे येसवे तुझी गुण करते सकत वाढते सैतानाच्या बंधनाचा फाटका सुटका दे वाईट सत्ता सुटका दे सत्कटच्या पवित्र आत्म्यात भर सगळ्या दादोस्ताय कर या पवित्र कार्याचे भक्तीचा भाव त्याचे आशीर्वाद करे हालेलुया 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 येसवे mighty power of Jesus heal us with your spirit या जागेची भाषेत कोणी सकत सगळ्या परीक्षा तुझ्या सत्तेने भर गुणकच्या सत्तेत भर पवित्र आत्मा भर सगळं भर जाऊ पवित्र आत्म्यात भर दे आशीर्वादान भर दे आग्रहाची सकत भर दे सगळे भाग्यवंत ज्ञान जेजू ख्रिस्ताच्या जीवन पळ जाणार सगळे लोटन मिळवले सगळे लोक मिळवले हालेलुया 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 बरे केल्या उपकार केल्या गुण केल्या मागण्याचे आधार दिल्या हंगसर जायत्या कापडल्या देवाक ताळयो पेडून अर्घा देव्या थँक्यू जीसस प्रेज यू जीसस अडोर यू जीसस लव यू जीसस हालेलुया 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 आमेन आमेन देमी गल्या आणि जेजूचो आशीर्वाद आमचेर आम्हा सुमेशांचेर कोणापासून आमी मागता कोण हें पळयता कोण हांगासर आयल्या कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा कोणापासून आमी मागता म्हणा या पवित्र तळाकींच्या हर एकल्यांचेर ह्या जाग्याचेर आम्हा सुमेशांचेर देवान येवन आमच्या मागण्याचो व्यक्ती करूंक देवाची कृपा आशीर्वाद सांगून गावया हे देवडा सक्रमेंट
हालेलुया. ये देवाविची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणीचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. तुझ्या कुडीत हांव दैवीक सकत पवित्र आत्म्याचे आमचे ते वाळतना तुझें बेसांव आमा सोमेस्तांचेर फावो कर. आमी सोमेस्त मागण्याचे व्यक्ती जावंक मागण्याचे मनीस जावंक मागलो कृपा उपकार जोडूंक आनी कशें मागा जाय म्हणलें कचीत करूंक तुजे कृपा आमकां फावो कर. मागणें करता हांव क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आयची मिसाची इरादे आनी तशेंच आर्गां जावन मीस पेटयतात. प्रकाश मेंडोन्सा काणचार, जानेट फुर्टाडो मुल्की, विलियम जेराल्ड डेसा जयपुरा, थॉमस डेसा जयपुरा, क्लेमेंट डिसोजा मैंगलोर, रीमा फ्लोरिटा डिमेलो दुपदकट्टे, अनिता लोबकुटाम कार्कಳ, एरिक कैस्टेलनो मूडबेल्ले, विजय लोबकुटाम हासन, रितेश डिसोजा विजयडका, जॉयलिन दीक्षिता मैंगलोर, गॉडविन रोशन लसरादो बेलतंगड़ी, वालेरियन डिसोजा बेलतंगड़ी, क्लिफर्ड बेलतंगड़ी, प्रीति लसरादो बेलतंगड़ी, आयरन लसरादो बेलतंगड़ी, अलेक्स लसरादो कुटाम बेलतंगड़ी, एलिजा सिक्वेरा अत्तूर, रिचर्ड डिसोजा अत्तूर, आरोग्य मेरियन कुटाम बेंगलोर, लिनेट अनना चर्च बीवडो, अमुदा राजन मैसूर, ग्रेटर सिक्वेरा उर्वा, रीटा मार्सल मेंडोन्सा वेनूर, प्रणीता डिसोजा बजल, जेसन पिंटो पिनंगड़ी, ऋषिका मरिया बेंगलोर, जोसेफ कस्तिलोन कुटाम लंडन, आइडा रेको कार्कला, वीत विलियम नोरन कुटाम अलंगर, स्टीफन डिमेलो कुटाम अलंगर, आशेर एरन डिमेलो एर्नन डिमेलो अलंगर, सोफिया निशांत मचादो कुंबळे, शाइनी मार्टिस मंजेश्वर, मेरियन रोजी फुटाडो हन्नावर, वेनिशा कुटिनो मूडबिद्रे, टॉनी जेनेट सल्डाना बेलमन, वाल्टर रोड्रिगस मडंत्यार, जेम्स मेनेजेस काडेबेट्टवाडो, मॅक्सिम प्रकाश डिसोजा. आज तसो 50 वर्सांचो जल्मादीस. बरो जल्मादीस मागता हांव मणिपाल ताचे पासत मागता हांव. वालेरियन कुटाम कुलशेखर, एलिजा लोबो हिरगान, गिल्बर्ट डिसोजा कुंतल नगर, सरिता मचादो पांबोर, सानित मचादो पांबोर, समिता मचादो पांबोर, डैन कैस्टेलनो शंकरपुर, राजेश फ्रांसिस मैसूर, वाल्टर डिसोजा कुटाम मडंत्यार हांचे तेर्सांव पासत माग्या. ही रद्या पासत दिता शालिनी कुटिना मुल्की, नॉयल कुटिना मुल्की, फ्लोरिन रेबेल्लो मुंबय. आयच्या नोवेनाची मुर्दोम पिरजेन जावन आसात. फिलोमेना आंद्रादे तांचे पासत मागता हांव देव तांचेर आशिर्वाद घालूं. मुर्दोम पासत मागता हांव जोकिम आयरीन डिसोजा आनी वायलेट डिमेल्लो मुंबय तांच्या इराद्या पासत मागता हांव. आयच्या जेवणाचे प्रायोजक जावन आसात स्टॅलिन मोंतेरो काटीपडला, डॅनिस पिंटो कुटा मोडबेळ्ळे, क्विनी डायस मुंबय, कॅल्विन मार्टिन मुंबय, सनीत मचादो पांबोर, मॅक्सिम प्रकाश डिसोजा आपल्या 50 वर्सांच्या जल्मदिसा खातीर मणिपाल हांचे पासत हांच्या कुटुंबा पासत देव आशिर्वाद घालूं दिल्ल्यान तांकां देव वर्ते मापान दिवं दी म्हणून मागता हांव. आम्हा समेस्तांच्या इराद्या पासत तेसांव पासत मागया.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमच्याही सवे असो. पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ पिरगस घरानो तशेंच सा लॉरेसाच्या भक्तिकानो आमी हर एकल्यानी हें उतर आयकलां जावंक पुरो. ट्रूथ इज बिटर म्हणजे सत कोडू तांकां कोण सताचेर पातयेनी दवरनात सत उलयनात पूण सत परगड करच्या मनशा मुखांत आमी तें सत मानून घेवंक जाय. जेजू ह्या संवसारांत आयिल्लो तें सत परगट करूंक हांव देवाचो पूत तशेंच एक सडवंदार जावन आयलो पूण ताच्या काळराच्या त्या जुदेवांनी तें सत मानून घेतलें ना आनी तें सत लिपोवन दवरच्याक ताचे जीव काडूंक मुखार सरले. आमच्या जिवितांत जेजूच जावन आसा सत जिवीत आनी वाट म्हूण मानून घेवया आनी सत उलोवया सताक साक्ष दिवया. सत कितलेंय लिपोवन दवरल्यार तें सतच ह्या संवसारांत फटकऱ्यांचो चड वावर चलून आसा तर आमी सताचे व्यक्ती जावन जेजू क्रिस्त आमच्या जिविताचे नीज सत म्हणून लोकां परगट करच्याक देवाची विशेष कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. आज आमी सर्व याजका खातीर मागोवंक आमी उडास करया कित्याक आज क्रिजम मास आनी ह्या क्रिजम मिसा वेळार पवित्र तेलां पवित्र करूंक म्हणजे आमी विविध सक्रामेंत घेता आसतना विविध तेलां वापरता ती आज हांगा उडपी कॅथेड्रलांत बिस्प पवित्र करतलो प्रत्येक जावं याजकां बराबर अशें याजकां आनी बिस्पा मदलो बांद घट करच्या तशेंच परजसो बांद करच्या की तो एकवट आनीक बरो दीस जावच्या खातीर आमी मागया. हे मिसाचें पवित्र बलिदान देवाक मानवोवच्या रितीन भेटोवच्याक हे घडी मावन रावन आमच्या अस्कत गाय लागून केल्ल्या सर्व ल्हान व्हडपातकांचो उगडास काडया. देवा लागची काकुळट आनी एकामेका लागचें बोगसाणें मागून आमकांच ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानाक तयार करया. सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांवसर सांगता मनाचे तोंडावसरून वायट धरून आनी बोरें सडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान वो म्हजो अपराध वो म्हजो गूढ अपराध ह्या सगळ्यांचा संकवा मरी सगळ्या देवांनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्पराद लागीं विनंती करप म्हूण प्रार्थना पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटून भगवंत लॉरेस दुर्बळ्यांचे सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्त साक्षाचे कसमरण ससोय मायमेवून जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बोळ दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जियेतान राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. आब्राम धरणीर सरपाटलो आनी देव ताचे लागीं उलोवन म्हणालो, हो तो चल्लो, हांव तुजे कडेन करतां तो. साबार राष्ट्रांचो बापोय तूं जातलोय. ह्या फुडें तुजें नांव आब्राम न्हय, तुजें नांव आब्राहाम जावंक जाय. कित्याक हांव तुका साबार राष्ट्रांचो मूळ बापोय करतलो. हांव तुका फळां बरीत करतलो आनी व्हड संतर तुका दितलो. राय तुजे तावन उपसतले. तुजे कडेन आनी तुजे उपरांत तुज्या वंशजां कडेन संतती तावन संतती पर्यंत हांव म्हजो सल्लो शाश्वत सांबाळटलो. तुजो आनी तुजे संततीचो देव हांव जातलो. तुका आनी तुजे उपरांत तुज्या वंशजांक तूं आतां वस्ती करून आसाय तो देश हांव दितलो. सगळो कानान देश तुजे संततीक शाश्वत मेळटलो आनी हांव तांचो देव जातलो. आनी देवान आब्राहामाक म्हळें, पूण तूं म्हजो सल्लो सांबाळटलोय. तूं आनी तुजे फाटल्यान येतले ते तुजे वंशज संततीतावन संतते पर्यंत तो सांबाळटल्यात. देवाचें उतर हें. देवाची उडोवकार. आनी ताचे पदवेचो आसरो घेया. दीस रात ताचे मुखामळ सोदीत रावा. ताणें केल्ल्या आसर्या विस्मितांचो उगडास काडा. ताणें उसारलेले न्याय निर्णय तुमचे मोतीत हाडा. सर्वेस्वर सामसो देव,
तुमची काळजां धरून करिनाका बघा सर्वेच पोरासो ताळो आयका सर्वेच पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सांजुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजून जुदेवा लागीं म्हळें सतस हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हजें उतर पाळटा तो केदींच मरण देखचो ना जुदेवानी ताका म्हळें तुका देंवसार लागला म्हणून आतां आमकां स्पश्ट जालें अब्राहाम मोर्न पावलो प्रवादी मोर्न पावल्यात आनी तूं जो कोण म्हजें उतर पाळटा तो मोर्न देखचो ना म्हूण सांगताय तूं कितें मोर्न पावल्ल्या आमच्या बापा अब्राहामा प्रास व्हरतो गाय प्रवादी मोर्न पावले तूं आपूण कोण म्हूण सांगूंक सोदताय जेजून जाप दिली हांव म्हजीच वडवीक उलयन जाल्यार म्हजे वडवीकेक मोल ना म्हजी वडवीक उलोवंक म्हजो बाप आसा त्या बापाकच तो आमचो देव म्हूण तुमी म्हणटात तुमी ताका वळखनात पूण हांव ताका वळखतां आनी हांव ताका वळखना म्हणन जाल्यार तुमचे बरीच हांवी फटकिरो जायन पूण ताका हांव वळखतां आनी ताचें उतरी पाळटां तुमच्या बापा अब्राहामाक म्हजो दीस पळोवंक मेळटलो म्हूण संतोश जालो ताणें तो पळयलो आनी ताका आनंद जालो तितल्यार जुदेव म्हणाले तुका 50 वर्सां सयत जावंक नात तुवें अब्राहामाक पळयलाय कितें जेजून तांकां म्हळें सतस हांव तुमकां सांगतां अब्राहाम आसचे आदींच हांव आसां तवळ तांणी ताका मारूंक फातर विंचले पूण जेजू लिपलो आनी देवळांतलो भायर गेलो देवाचे उतर हे क्रिस्त देव मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमकां हर एकल्याक नांव आसा बावतिज्म दिता आसतना हर एकल्याक आमकां नांवान आपयतात नांवां फाटल्यान अर्थी आसा हर एक नांवाक एक अर्थ आसा जावंक पुरो जुवांव जुवांव म्हळ्यार द ग्रेशियस म्हणटात ग्रेशियस गिफ्ट ऑफ गॉड म्हणटात जेन म्हळ्यार ही गिफ्ट ऑफ गॉड म्हजें नांव आल्बन आतां आल्बन म्हळ्यार एक वायट म्हणलें एक नांव येता हांव वायट न्हय पळोवंक पूण दुसरें पुरो वायट म्हणलें क्वॉलिटीज आसचो पुरो आतां बेन्नी टिचर बेनेडिक्टा ह्या बेन्नी टिचर म्हणटाना तिच्या नांवाक एक अर्थ आसा पूण तिच्या गुणाकी तिचें नेचर तिचें बिहेवियर तिचें एटिट्यूड पर्सनालिटी व्यक्तित्व सगळें येता ती कशी ती कितें भुरग्यांक शिकयतली गव्हर्मेंट टिचर आनी पिरगजेन कार्यदर्शी तवळ तवळ पाद्रभांग रांदून हाडटा अशें पुरा गुण पुरे सांगतात लॉरेन्स नाक्रे अपूर्व असो व्यक्ती बरो मनीस ददोसी मैपासी उदारी अशें पुरो आमी सांगता हर एक नांवां फाटल्यान चारित्र आसा आयडेंटिटी कार्ड आधार कार्ड नांवां फाटल्यान आसा देखून आयच्या पयल्या वाचपान आमी समजता देव म्हणालो अब्राहमाक तुजें नांव बदले तुजें नांव अब्रम आसलें अब्राहम आनी ह्या अब्राहम म्हळ्यार
ताचो अर्थ बावडतसो बापूय म्हणून आमी म्हणटा ABRAM मारलें ABRAHAM केलें ताचें नांव देवान आनी त्या नांवा फाटल्यान बावडतसो बापूय म्हणून ताका आपयलें आनी अब्रामाक देव म्हणलो हांवें तुजे लागीं तो केल्लो सल्लो हांव पाळटलों सगळो गांव हांव तुका दितलो आकाशाच्या तारां बरी रेवेर बरी हांव तुका संतत वाडयतलो देवान ताका दिल्ली बासावणी पाळ्ळी केदळा अब्राहमान देवान दिल्लो उपादेश पाळ्ळो ताची बावडताची परिक्षा जाली अब्रामान सांगलें बरी केलें देवान जें कितें सांगलें उर म्हणल्या गांवाक वच गेलो अब्राम तुज्या पुता बली भेटय केलें अब्रामान देवान दिल्लो उपादेश देवान दिल्लो कायदो ताणें पाळिल्ल्या खातीर देव ताका मानवालो बावडतसो बापूय जालो देखून हाचे पयल्या वाचपांत आमी समजता केदळ आमी देवाचे उपादेश पाळता तेन्ना देव आमकां आयकता केन्ना देवाचे कायदे आमी पाळता उपादेश पाळता तेन्ना देव आमचो मोग करता हें जावन आसा आयच्या पयल्या वाचपाचें सारांश देवाचें नांव कितें मोयशेन विचारलें आळे तो लोक म्हाका तुजें नांव कितें म्हूण विचारता त्या लोकांक हांव कितें जाप दिवं तुजें नांव कितें म्हणून तेन्ना देवानच आपणाचें नांव सांगलें आय एम हांवूच आय एम हू आय एम यावे यावेद म्हळ्यार आय एम हू आय एम हांवूच तो हांवूच हेंच उतार जेजून म्हणलें गालिलियान त्या दर्याच्या देगेर दर्याच्या वेळेर वारें वादळ येताना जेजू उदकाचेर चलोवन येतलो आनी हे सीस सरोवरांत वेतेले मच्छवार तें वारें वादळ आयलें भियेले आनी ह्या वेळार ताणें उलो मारलो जेजू चलोवन आयलो आनी त्या वेळार जेजूचे सीस मेल्ले म्हूण भियेतना जेजून पयस जावन म्हळें आय एम हू आय एम हांवूच तो हांवूच आनी आज आयच्या सुवार्थेंत आमी पळयता कितें पळयता एक फावटी न्यूयॉर्कांत एक भुरगो आनी बापूय आनी पूत सांजेर गार्डनान चलोवन वेताना मुखार पावले पुतान सवाल केलें कितें त्या हर एकल्याच्या घराच्या जनेलार नेकेत्रां आसात ते दाळा बापायन सांगलें कोणाच्या घरा नेकेत्रां आसात पळय त्या घरच्या तरणाटो नेवी गेला म्हणून अर्थ आर्मीक या नेवीक गेला म्हणून तशें मुखार वयताना सगळ्यांच्या घरांनी आले एक नेकेत 2 नेकेत 3 नेकेत म्हणटलो कोण भुरगो बापायक त्या घरा एकलो 2 नेवी गेल्यात म्हणलो अर्थ बापायन पुताक सांगलें मागीर मुखार ते गेले मुखार वयताना तांकां घरांत मेळना जालीं पळयतना वयर आकाशाचेर नेकेत्रां दिसलीं नेकेत्राचो अर्थ बापायन सांगलें आपणाचो पूत ताणें देवाक म्हणजे देवाक न्ही नेवीक समर्पण दिलां पूण मुखार वयताना घरां ना जालीं नेकेत्रां दिसना जालीं पूण मळबार तांकां जायतीं नेकेत्रां दिसलीं ते दळा पुतान मेजूंक सुरू केली आळे नेकेत्रां कितलीं नेकेत्रां मस्त नेकेत्रां 1 2 3 मेजूंक जायनात ते दळा बापूय म्हणलो ती नेकेत्रां देव जावन आसा देवान आपल्या एकल्याच पुताक भेटोवन दिला समर्पण दिला ही इज द सन ऑफ गॉड देवाचो पूत आयच्या सुवार्थेंत जेजू म्हणलो तितलेंच हांव जावन आसा देवाचो पूत सन ऑफ गॉड हांव आनी बापूय एक हांव आनी बाप एक कोणें म्हाका पळयला परत तो दुसऱ्या वांजेलांचो सुवार्थेंत सांगता कोणें म्हाका पळयला म्हज्या बापाक पळयला हांव आनी बाप एक हांव म्हजेच तकी कितेंच करना बापायचीच कामां करता हांवूच तो हांवूच
तेच्या अर्थ ताणें विचारलें तूं कोण हांव जावन आसा देवाचो पूत हांव जावन आसा तोच हांवूच म्हूण सांगतना परिजेव रागान पेटले तूं कितें पिसोगी म्हूण ताणें विचारलें तुज्या आंगार देंवसार आसा गे म्हूण ताणें विचारलें पूण जेजूची कामां जेजूचे उतार ते पातयेले नात अब्रामाक ते पातयेले पूण जेजूची कामां जेजूचे मिसांव जेजू देवाचो पूत म्हूण ते वळखले नात देवाचो पूत म्हूण ते पातयेवनात देवाचो पूत म्हूण तांणी मानून घेतले ना बदलाक ते दुसरेच तुलयले पूण जेजून तांकां परत आनी परत सांगलें हांव देवा तावन आयलां बापा तावन आयलां बापूय आनी हांव एकच हांव बापाचो पूत आनी परत सांगलें तुमी अब्रामाक पातयेनात पूण अब्रामाच्या की पयले हांव आयिल्लो अब्रामाच्या की पयले हांव आयिल्लो बाबा अब्रामाक तुमी पातयेता जाल्यार अब्रामाचे की पयले हांव आयिल्लो हांवूच तो म्हूण पातयेनात ते पातयेनात कित्याक म्हणून जेजून सवाल केलें वैमोगाच्या भाव भयणीनो जेजूचें नांव व्हरतें कशें बापाचें नांव हांवूच तें हांवूच की जेजूचें नांव हांवूच तो हांवूच जेजू जावन आसा बापा कोणें पळयला जेजू कोणें पळयला फिलिप्पान सवाल विचारलें आमकां बापाय लागीं वेची वाट दाखय जेजू म्हणलो हांवूच तो हांवूच कोणें म्हाका पळयला म्हज्या बापाक पळयला तर मोगाच्या भाव भयणीनो आज जेजूक देवाचो पूत म्हूण आमी वळखतात हांव पातयेत हांव पवित्रान मारिफात आमचें नांव दवरतना जेजूक सोमी म्हणून बापाक आब्बा बापा म्हणून उलो मारूंक आमकां कृपा मेळ्ळ्या त्याच देवाच्या पुताक आमी पातयेतना 3 वर्सां परगट जिणी जियेल्लो जेजू परवां कुर्साचें मरण मरतना आनी आज आमी पातयेता बापाच्या उजव्या कुशीन तो बसून आसा देवाचो पूत जावन ह्या संवसाराक आयिल्लो आनी आज तो जडती करता आमची सोमेस्ताची त्या देवाच्या पुताक आमी पातयेया ताचे ते पातयेल्लो ताचेर विश्वास दवरलो कोणूच नाच जायना कित्याक त्या खातीर जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो बाप आनी पूत एक बापाचे पुताते आमी पातयेनी दवरया विश्वास दवरया आनी ह्या मारिफात बापा आनी पुतातेय पवित्र आत्म्यातेय आमचो आचल विश्वास आनी बावार्थ आमी मानून घेतया आमेन. Nami
म्हजे मुगाडे भुरग्यानो तशेंच बाबा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान स पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. मी तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतले महिमेक आमच्या नित्या पवित्र विचारवा सर्वेस्पर्त मानून घेव. प्रितीच्या बापा तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भगेवन लोरेस जामनी दोंपलेल्या गोवाच्या कण्या परी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्तसाक्षाच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक शुभाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराचे सडवणे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सपदवेदर आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळ्यांनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत लोरेस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपले रगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुजे साक्षी दिवच्या आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या असत्कायेन क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितमेर निरंतरी संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा ओ संगीत बाजे बापा करूस तूं पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच परेन जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराची रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें रावतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. बावरता सगट परगटुया. जेसू मेरो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासनी पण जिवंतपणा समी भक्तीपणे उगडास करता आनी वो जिवीत सवंड आनी सर्वांची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्य प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर.
फ्रांसीस आमचो भगवंत बाप चराल डायस आमचो कोवळी बाप आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर हे आमच्या पवित्र सभेक तूं प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपण बरवसो धरून मरण पावले आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी ज्येश्ठ गतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ फळोंक फावो कर हांगासर हजर आसल्या आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मरी देवाची माय तिसोपती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत लॉरेस आनी धर्मदूतांनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोरी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सपदवेदार बापा सवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणोवया आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज संकाय तुझी वशी सर्गात जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां आनी आमी आमची सुटलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारणे पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परास वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गीचें बागान आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्या आमकां तुजे उदार काकुळती पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचेय सव्या आसूं एकामेकाक शांती दियात संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत देवाची शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत देवाची शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दे आमकां शांती दे समी जेजू क्रिस्ता तुजे कुडान रगतां वसवूंक वेता ती म्हजी जडती आनी ख्यास्त आडिना जावं पूण तुज्या काकुळती म्हज्या आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकेन वखद दिव हो जावन आसा जिवन जाल्लो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणांत आपोवणें मेळ्ळेलीं आमी सुभागी तुवें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली Somian,
Daila sumi liu mosu Udayat yanadul asasu Mosu et modur gul bidar he Ata sala ravle devache तुझे शिवाय सायना मोजा प्रार्थन करू चिन्ना चिंतू उंच सत्ता तुझ्या मोडा अज्ञा दायला सुमी देव मोसो उदयत ज्ञानादुल अससो मोजो अत मोदर गुळ बिडर हे आता साला रावळे देवाचे अज्ञात आयला सोमी देव मोसो उदयत ज्ञानादुल अससो मोजो अत मोदर गुळ बिडर हे आता साला रावळे देवाचे प्रार्थुया जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा आम्ही घेतलेल्या प्रतिमोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लॉरेसाच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्रांक उगड आनी तांच्या गरजां पावो आमचे हातपाय सुटसुटीत कर गरिबांचे आनी अनित भक्तल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्का पासत कस मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी मेल्विन पिंटोक हांव देव बरें करूं म्हणटा तेर्साचे लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या बाजलिकाच्या लितुर्जीक समतीक देव बरें करूं मानाच्यो वाती आनी पिरजेंताचे वाती जेवणाचे वाती वांटतले तांणी मुखार येवचें सर्गीच्या सर पदवेधर बापा आमी तुका आर्गां दिता आज ह्या पवित्र तळार जावच्या कार्याक एका रितीन अनेक रितीन खूब मोग केल्ल्या हर एकल्यांचेर आशिर्वाद घाल जेवणाचे प्रायोजक पिरजेंत आनी मुर्दोम मरिफात तांणी तांच्या एका बऱ्या कामा खातीर हांगा येयल्ले नव्यानाचे मुर्दोम पिरजेंत आनी जेवणाचे कार्याक तांणी खूब मोग दिले तांचेर आशिर्वाद घाल हें जेवण जेवच्या वखद आमच्या कुडी कातम्याक त्राण बळ मेळोंक ताणेले भुकेल्यांची पिरमोत पावलो हितूं आनी त्या दोंगरार तें जेवण केलें ह्या दोंगरार आसा केल्ल्या ताणें भुकेल्या लोकांक फावो ते उतार मेळटाना तांच्या कुडी कातम्याक भलायकेनी घटाय मेळोंक आनी जेवणा बरी आदार जावं दिसपडत्या ग्रासा खातीर रावंडेच्या लोकांची पिरमोत पाव ही मागणी आमी करता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आतां नांवां पयल्यांनी मुखार येवचें आनी प्रधान याजकांनो मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो पिरजेंत फिलोमिना अंद्रादे आजेकार फिलोमिना अंद्रादे आजेकार मुर्दोमो जोकिम आयरीन डिसोजा जोकिम आयरीन डिसोजा वायलेट डिमेल्लो मुंबई वायलेट डिमेल्लो मुंबई जेवणाचे प्रायोजक स्टालिन मोंतेरो काटीपडला रुपये 5000 डेनिस पिंटो अँड फॅमिली मूडबिल्ले रुपये 5000 क्वीनी डायास मुंबई रुपये 5000 कॅल्विन मार्टिन मुंबई रुपये 5000 सानित मचादो पांबुरू रुपये 10000 मॅक्सिम प्रकाश डिसोजा मणिपाल रुपये 5000 Salores tu vamso patron mogaso Mosa da servaso Santa Jabaso Salores tu vamso
सांत लोरेसाक मागणे हे जैते वन मारतिरा सान लोरेसा धन्य प्राइस बावर त्या खातीर कठीण कस असून जीव दिल्ल्या आयक आमचें खालते मागणे परत्या पातळीन आमी तुजे सरसी आयल्या जीव बावर तेर बरवसो देवा सोने आमच्या पेल्याचो करो मोग आमकां जोण दी आमच्या बेसाक सरी जावन निस्कळपण आमचे तें परजळ शेंकर आमच्या सरात्मीक आनी संवसारी वडिलां थंय कालतेपण आमी दाखय शेंकर दुबळ्या धक्क्यांक पिडेशिडेन आनी कस्तान वरांत आसल्ल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावा शेंकर आन बावरत्यांक आनी बावरत्यांक शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळा शेंकर तुजे बळादीक मजतीन देवाचे रास विस्ताराक विस्तारों दी आमच्या कुडी आत्म्याच्या सर गरजांनी आमकां पाव प्रत्येक जावन मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दितात इस्रायल वचोंक फावो केल्ल्या खातीर ताळो उदक समाज जाल्ल्या खातीर भलायकेवंत भुरग्याक प्रसूत जाल्ल्या खातीर सबार जाणांनी मागलो उपकार मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात कुटुंबान संतोश फावो केल्ल्या खातीर आम्हाला पिणेंतल्यान सुटका मेळ्ळ्या खातीर अर्गां दितात त्या समा दाव्या आनी पियशीच्या भुरग्यांक परीक्षेंत बरे मार्क्स काडून पास जावंक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक विविध तरांची कॅन्सराची पिडा गूण जावंक सांत लोरेसाच्या मजतीन गांठी दुगूण जावंक गांवांत तशें परगांवांत कामां मेळोवंक शुगर BP कोलेस्ट्रॉल उणें जावंक आमाल पिवणें गुडको सांडूंक डिप्रेशनांतल्यान भायर येवंक PhD करूंक फावो जावंक कुटुंबांत असले प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक सुनिलांक दिल्ले पयशे फाटीं दिवंक भुरग्यांचे देणें फ्लाबोवंक मिसअंडरस्टँडींग एकामेकां समजावंक भुरग्यांचे पकरी हट रावंक मागताय आसात सांत लोरेसाच्या मजतीन मोदीक समाधान मेळोवंक पिड्साची पिडा गूण जावंक इंटरव्यून पास जावंक रीण फारीक जावंक जाग्याची समस्या परिहार जावंक दोळ्यांची दिश्ट फाटीं मेळोवंक आर्थीक परिस्थिती बरी जावंक किळे आनी सामकळ वसोवंक तोंडान बेळें बरें जावंक मागते आसात सैरीक लाभोवंक शिरांचे समस्या समजावंक बरी भलायकी मेळोवंक भुरग्यांक सुडाळ उलोवंक जावंक बरी न्हीद पडोवंक कातीचे समस्या परिहार जावंक मागतात नवें घर बांदूंक फावो जावंक घरांतींची वाळय पयस जावंक मोग मेळोवंक वेरिकोस गूण जावंक गांठीचे दुगूण जावंक डायबिटीज BP गूण जावंक मागते आसात माथ्याचे केस चडचे रावोंक घरांत मागणें करूंक प्रेरण मेळोवंक काम करच्या जाग्यार समाधान मेळोवंक मागतात मागीर आमचे पसोत पेल्या पसोत हेरां पसोत परवां आमची जावची खुर्सावाट बऱ्यान जावंक हांगासर जावची योजना पंथाक पावोवंक जावची कामां पंथाक पावोवंक कसली आडखळ नासतना जावंक देवान केल्ल्या स्वरूपकारां खातीर अर्गां दिता आसतना आमा समेस्तची त्या सावां हर एकल्याची त्या सावां मागण्या रुपार देवाक भेटोवया दया दाखय सोम्या दया दाखय तू सांत लोरेसाच्या मजतीन दया दाखय तू दया दाखय सोम्या दया दाखय तू सांत लोरेसाच्या मजतीन दया दाखय तू दया दाखय सोम्या दया दाखय तू सांत लोरेसाच्या मजतीन दया दाखय शेकी बावरत्या प्रमाणे बरी क्रिस्ती चुनीत जिवंक बागी मरण बरोन सर्गा तुझे संगता ससना देवा वळ तुझे भाग आमकां सुलेसा फोव कर आमेन मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवी आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राव जावं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आसंताली आनी आमी आमचे सुकलेले आमशिता तशें आमची व्रतां भोगोस आनी आमकां पडूंक दिनाका पूण वायटांत मागलो उपकार मेळोवंक नमान बरी कृपेन भरलेले समी देव तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव फळ जे क्रिश्चन जेजू महिमा बापा पुताक आनी पवित्रत्म्या भाग्यवंत लोरेस मार्तीराम अपसोत विनाती कर प्रार्थुया सर पदवेदारा देवा
भाग्यवंत लॉरेसन आपल्या वळवळांच्या उज्याचेर जैतवर अशें तुवें केलें आमच्या अवगुणाची केण आमी पालवाशें कर म्हूण आमी लालेन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सोम्याचे नावे आमचो आधार. सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. प्रार्थुया स पदवीधरांनी सासण देवा तुझी गुण कची सकत पिडेस कुडीनी वतून कष्टांच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. या तुझ्या विश्वासी साकरांचेर आनी साकरणीचेर तुझे दायळाची दिश्ट घाल. पातकाक सिरकोन रेबडलेल्या स बांद पजंतले तांकां सडय. मोतेची आनी कुडेची स दूख तांचे ताम पयस कर. तुज्या अगणीत काकूळ तुजे पातयेवन आयल्या तांकां तुज्या भक्ता सांलोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. या बाजिलिकांत तुज्या दैवी साहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडिल्ली ती तुजी साकरां आनी साकरणी जेजू क्रिस्ताच्या शिकोवण आनी देखी प्रकारार चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पसाची खरी भक्तिवंत जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात. आतां आमी पवित्र उदक आमचे शिमटायतना देवाच्या सक्तेची पवित्र आत्म्याची बळादीक मजत आमचेर येवं दी म्हूण मागया. पवित्रत्या आमचेर देवो घे. पवित्रत्या आमचेर देवो घे. आमचेर देवो घे. आमचेर देवो घे. आमचेर देवो घे. क्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आनी स पदवीदार देवा बापाचो आनी देवा पुताचो आनी देवा पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद सांलोरे समुखान तुमचे देवो आनी सदांकाळ तुमचे संगी रावो. वचून या क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची उपकार. सर्गींच्या बापा या तेलाच्या मागण्या वरवीं तुजी कृपा देवन येवं गूण करची सकत तांकां मेळोवंक आनी सत तांची पिडा गूण जावं पवित्र आत्म्याचें देणें मागूंक खुर्साच्या कृपेन ह्या तेलाच्या मागणे वरवीं बरें जावं. आमेन. मातृ
करता आमी तुका आमच्या सर्वांच्या सलय वाटेन क्रिस्तायाच्या संदेश क्रिस्ताचो सोडलोय गुरू मार्तिराचो आवाज सस्तीक जिविताचो येलोय मोसम या जेजूचो प्रसारलोय संदेश क्रिस्ताचो सोडलोय गुरू मार्तिराचो Sosnik jividaso Mogar patron saloresa Naman katawa mi tuka Paudurak yang jasalaja Selai matin kesayaja Mogar patron saloresa Kertawa mi tuka Paudurak nyamच्या सर्वांच्या सलय वाटेन क्रिस्तायाच्या कुटुंबा आमची एकाच काळजानी मोनाची रोखणी क्रिस्तांच्या सोम्याची वेणी घेवच्या जिविताची एकटाय कुटुंबा आमची एकाच काळजानी मोनाची रूपी क्रिस्तांच्या सोम्याची वेणी घेवच्या जिविताची मोगाळ पात्रून सालोरेसा नमन करताव आमी तुका पावतूराक आमच्या सर्वांच्या सलय वाटेन क्रिस्तायाच्या मोगाळ पात्रून सालोरेसा नमन करताव आमी तुका पावतूराक आमच्या सर्वांच्या सलय वाटेन क्रिस्तायाच्या मोगाळ पुत्रा सोवे आकार मोरी आशीर्वाद भगवंत सालोरेसा आम बसो विनंती कर भगवंत कुर्साचे कुर्बे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.